Alleluia, Alleluia, Alleluia. तालियों पेटो. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Arganio globo samya jito vandan samya. Hallelujah, 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 hallelujah. Daykan एक मिनिट बसा. सकटांकी देव बरो दीस दिवं. लागीं जावन पयस जावन आयिल्ल्या सरू ह्या पुण्यक्षेत्राक आयिल्ल्या ह्या रितीरेक आयिल्ल्यांक सगळ्यांक तुमकां स्वागत. आयच्या दिसा रितीर करूंक पयस जावन पोट्टा रितीर मंदिरांत जावन आमच्या मदें आसात फादर रिचर्ड क्वाड्रोस. तांकां प्रत्येक जावन स्वागत म्हणटा. आमचे विगार बाब हांगाचे पुणशेताचे डिरेक्टर फादर बॅप्टिस्ट फोर सोमार दिसांचे पांयाच्या दंपराच्या गांठीचें ऑपरेशन यशस्वी तरान जालां. तुमच्या मागड्याक सगळ्यांक देव बरें करूं आनी ते येवच्या हप्त्यांत आमच्या संगत आसतले. आतां आस्पत्रेंत आसात आनी थोडे दीस रावन येवच्या हप्त्यांत तांकां फाटीं येतले. तशेंच आज आमकां मागण्याक तशेंच कांताराक कुमोक करूंक फरार जावन आयिल्लो श्रीमान जॉन डिसोजा तांकांय स्वागत. डिवायन वर्ड चॅनलाचे विवियन ते आमचे संगी आसात तांकांय स्वागत. आयच्या दिसाची रितीर सगळ्यांक फळां बरीच जावं दी. तुमी हांगा आयिल्लो उद्देश दयाळ देव सार्थक करून म्हणून तुमचे मागणे जावन आसा. सगळ्यांक स्वागत. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. मग इशपा बहिणींना बोआ परबाईचं स्वागत आणि प्रत्येक तरां फादर चार्ल्स तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. बोआ परबाईचं स्वागत आमकां दिल्ल्या खातीर आनी प्रत्येक तरान आमी पाद्रबाच्या भलायके खातीर आज मागोवंक आसा. मोगेचे न्हू आराधनांत विशेष तरान पाद्रबाच्या भलायके खातीर आमी मागचें जावन आसा. आनी आज तुमी पळयलें जाल्यार ह्या दिसांनी हर एका वाचपान तुमी पळयशा जाल्यार जेजू आमकां असो तयार करता की पवित्र आत्म्याचे येणे तुमचे थंय कशें जातालें म्हणल्यार बरी तो आमकां तयार करता. पवित्र आत्मा तुमचे थंय येतालो, पवित्र आत्मा तुमचे थंय रावतालो, पवित्र आत्मा एक मजतदार तुमकां मजत करतालो. ती मजत तुमी भोगूंक तयार आसूंक जाय म्हूण तो आमकां सांगता. तर आज पवित्र आत्मा आमच्या थंय येता आसतना आपरबाय तरान आमी जिवाळ जावंक जाय. पेंतकॉस्टाक आसा एक सप्तो आनी पल्यांच्या दिसा आमकां जेवचें स्वर्गारोहण आनी ताचे उपरांत आसचें पेंतकॉस्ट. आनी पेंतकॉस्ट म्हणटा आसतना आमच्या थंय नवें सांग बरो ते पेंतकॉस्टाची जागरण, सांग बरो पेंतकॉस्टाची मिसां आनी पेंतकॉस्टाची हळयेकी लितुजी आपरबाय तरान पवित्र आत्म्यान बरोवन आमी नव्यान रुपी जावच्याक, जिवाळ जावच्याक आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्ते बरे जिवनांत आमी भागीदार जावच्याक आमकां आपोवणें दिता. तर पवित्र आत्मा आमकां प्रेरण जावं दी. आमी हर एका रेतीर वेळा मागचें पवित्र आत्म्या खातीर. कित्याक पवित्र आत्मा मजतदार तो दिता ती मजत आमकां आनी त्याच मजतेन आमी जियेत आसतना आमी कांय भिवची गरज ना. कितेंय चड उणें घडटा आसतना आमी वचोंक जाय त्या पवित्र आत्म्या कडेन. दुसरें आमी जायते बडी आमची पातकी जिणी बदलेचे तर ते सोडवण मेळच्या खातीर पवित्र आत्म्या कडेन मागत जाय. पवित्र आत्मा आमकां सुडका दिता, सोडवण दिता. आमच्या वायट सक्ते जावन, वायट चाली जावन, पातकां जावन संपूर्ण तरान आमकां तो सोडवण दिता. त्या खातीर आमची पातकां कुमसारीन बगसतात, सोडवण आमकां मेळची. त्या पातक करिनासतना रावोंक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन. तर पवित्र आत्मा इतलो जिवाळ आनी क्रियाळगी तुज्या आनी म्हज्या जिवनांत जायते बरेपण हाडूंक शकता. प्रेज द लॉर्ड.
Praise the Lord. Hallelujah. 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 तर सर आम्ही उभी राहूया मगाच्या भावाने बेळीनो देवाचो आदार आमी मागया पळयत आत्म्याची सगत आमी घेवया पळयत आत्म्याच्या वर्त्या सक्ते बरी जिवना अंते आमी मागिता जावन आयच्या ह्या रेतेरेंत आमचे सगळी कूड नितळ दवरया आमचे आत्मीक जिवन नितळ दवरया आमचे शारीरिक आणि आंतरिक जीवन नितळ दवर हो पवित्र आत्म्याच्या वर्त्या येण्या खातीर आमी मागया आणि आमी तयार रावया आणि त्या वेळा पवित्र आत्मा तुझे थंय आणि म्हजे थंय कार्यरूपी जाता आसतना चिवाळ जाता आसतना सिसांबरी आमी धैर्यान भरतल्या धांवतल्या उठतल्या देवाची सुवार्ता परगट करूं मुखार वेतल्या आणि खंयच्याच कश्टांत आमी सांपडल्यार आमी भियोवचें नांव कित्याक पवित्र आत्म्याची मजतदार आमकां दिता दैविक कृपेच्या आत्म्या बेगीनच देवून ये 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 वेगिये लागिये कृपेन भरून घे वेगिये लागिये कृपेन भरून ये वेगिये लागिये कृपेन भरून घे वेगिये लागिये कृपेन भरून घे दैविक मोगाच्या आत्म्या मोगान 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 भरून घे वेगिये लागिये 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 मोगान भरून घे दैविक सत्तेच्या आत्म्या सक्तेन 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 भरून घे वेगिये लागिये 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 सक्तेन भरून घे दैविक उसवाड आत्म्या उसवाडान भरून घे दैविक उसवाड आत्म्या उसवाडान भरून घे दैविक उसवाड आत्म्या उसवाडान भरून घे आत्म्या उसवाडान भरून घे वेगिये लागिये प्रकाश पांखों के प्रकाश वेगिये लागिये प्रकाश पांखों के वेगिये लागिये प्रकाश पांखों के वेगिये लागिये प्रकाश पांखों के दैविक शब्दाच्या आत्म्या सान्वयन भरून घे 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 वेगिये लागिये सोलोन 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 भरून घे जीवित देऊच्या आत्म्या जीवित भरून घे जीवित देऊच्या आत्म्या जीवित भरून घे
जिवीत दिवच्या आत्म्या जिवीत भरून ये जिवीत दिवच्या आत्म्या जीवित भरूंक ये वेगे लागे जीवित दिवंक ये वेगिये लागे जीवित दिवंक ये वेगे लागे जीवित दिवंक ये वेगे लागे जीवित दिवंक ये सताने तिच्या आत्म्या सत शिकोंक वेगीस ये सताने तिच्या आत्म्या सत शिकोंक वेगीस ये सताने तिच्या आत्म्या सत शिकोंक वेगीस ये सताने ती सत शिकोंक वेगीस ये वेगे लागे नीतीन सोलोंक 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 ये वेगे लागे उस्वाड पांकोंक ये वेगे लागे प्रकाश पांकोंक हालेलुया 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 अर्गाने ओगला सम्याचे जो वंदन आणि आराधना तुका सम्याचे जो वर्तमान तुका स्तुती तुका महिमा तुका आणि आयच्या दिसांक आयला आर्य का भुरग्या तुझ्या हातान दिता सम्या तुझ्या आम्हाला रगत्या सगळ्या देवळांत देव ही सम्या सापर बायताना ताका नितळ कर सम्या निर्मळ कर सम्या तुझ्या वरत्या बेसा आणि बर सम्या हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. एक घडीभर आमचे डोळे बंद करूया. दोन्ही हात काढून तुमच्या काळजा वय दवरात. काळजाचे ते धडधडे, हार्ट बीट, जे कितें तुमकां बघता आयकोंक शकता तर ऐका. वापर बैतरांनी हे वारें तुमच्या नाकाच्या दमल्या भितर भितर घेया. ते थंयच दवरूंक जायना, तें सोडी जाय. आमी घेतिल्लें वारें भितर धरलें तरी आमी उस्वास मरतले. त्या देखून आमी तें सोडटा. आमी जेवता खाता तें थंयच भितर दवरलें जाल्यार गॅस्ट्रीक जावन पोट फुगतलें. तें आमी खाली करूंक आसा. त्याच प्रमाणे आमच्या मोतीन कितें आसा कडी आचिंतना दवरून आसा. जायत्या जाणांक आमकां कंट्रोल जायना. जायत्या जाणां आमकां जिवन कशें मांडून हाडचें म्हण कळीत ना. त्या देखून आज आमी प्रत्येक तरान जेच्या वरत्या मोगांत बरया. जेचो मोग आमचे थंय भितर घेवया. पवित्र आत्मोस जेजून दिल्लो जावन आसा त्या स्वास मारिपात ताणें उस्वास चडलो आनी म्हणा लागलो घेया पवित्र आत्म्याक आपल्या सिसांक दिलो पवित्र आत्मो. आज तुकाय ताणें दिला. तुज्या काळजान ताणें भरला. वर्त्या मापान तो कार्यरुपी जावच्या की तो राखोन आसा. कित्याक तेच पेंतकॉस्टाच्या दिसा सिसा थंय आसलें बे सगळें निवरले. तें खाण उडयलें. उज्याच्या जिबांनी देवलो तो पवित्र आत्मा तांचे वर आनी मरिया वय. आनी त्याच रुमान ते आसतना मोरयेन तांकां सांगत दवरले मागण्यांत जावन तांकां मेकळें करूंक ना. भियेले वय पण जेजू तांचे सांगता आसतना कितलें धैर्य आसलें तें धैर्य ताणें सांडिल्लें. आनी आतां परत निराश जाल्ल्या तांकां जेजू ताच्या वर्त्या मोगान बरोवंक ताच्या आत्म्याक तांचे थंय धांडिता. आनी वर्त्या मोगान तो म्हणटा हे म्हजे आत्मा तुमचे थंय देंवन जालो. 50 दिसा देवलो तो आत्मा उज्याच्या जिबांनी हर एका सिसा वयर तो देवलो. सिसा वयर देंवतना ते भियान धांवनात. ते कितें वायट करूंक ना. ताच्या बदलाक जेजूच्या वर्त्या सक्तेन दवरले. पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या देव तो
आमचे वय आमच्या देवान सदांच आमच्या ते देवा शिवाळ आमकां पवित्र आत्म्या वय देव तो जेजो तुजो आत्मा मजत करूंक आयला तो दुकाने म्हाका मजत करूंक आयला आणि त्या आत्म्याक आमच्या काळजा मनात आमी दवरत खंडीत आमचे सदांच आमच्या ते जिवाळ रावच्या हालेलुया दोन्ही हात वयर करा हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया 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 आमेन. देवाचे उतर आयकोंक आमी आयती सव्या देवाचे उतर ह्या दिसा आमकां ह्या मारिपात अशें उलयता. साम लुकास एवांजल chapter 11 verse 36 onwards. तुजो दोळो सो तुज्या कुडीचो दिवो. तुजे दोळे सारके आसतील जाल्यार सगळे तुज्या कुडीक उजवाड आसतलो. पण तुजे दोळे पाड जाती जाल्यार सगळे तुज्या कुडीक काळोख जातलो. देखून तुजे भितर आसलेलो उजवाडच काळोख जायनासे सत्राय कर. असे कुडी सकन सोय सांदो काळोखान नासतना तुजी सगळी कूडस उजवाडांत आसत जाल्यार परजळीत दिव्यान उजवाड पांकयल्या बरी ती सगळीच प्रकाशीत जातली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वखणी तुका क्रिस्ता. पश्य मोगाचेनो Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगेच्या भाव भयणीनो बोवा परमेश्वर दीस तुमकां मागता आणि प्रत्येक तरान आयच्या दिसा पवित्र आत्म्याची धराळ आशीर्वाद आवच्या खातीर आमी येदळस पवित्र आत्म्याक आमच्या मदगात आपयल्लें आणि पवित्र आत्मो आमच्या सांगता सदां काल आसा म्हणून सोम्यान आमकां सांगलें. पूण तो कार्यारुपी दोवर लागी हॅव यू एक्टिवेटेड द एनर्जी ऑफ द होली स्पिरिट. ती सगत आमच्या ते बरोवन वमतोच्या मापांत आमी वापरल्या गी म्हणल्या विशयान आमी थोडो नियाळ करूंक जाय. आनी हो नियाळ करच्या पयलें मोगाचे न्हू आमकां जायते जाण म्हणटात फादर म्हाका म्हज्या दोळ्यांक कंट्रोल करूंक जायना. म्हज्या दोळ्यांक म्हाका कंट्रोल करूंकूच जायना फादर. तर आमची कूड कशी नियंत्रणार दवरचें म्हणून थोड्यांचे सवाल. कूड नियंत्रणाक दवरिचें जाल्यार आमी तिका बांदून घालूंक जायना. आमकां आसात फकत दोन दोळे. हे दोळे तुवें नियंत्रण हाडले जाल्यार तुजी कूड नियंत्रणाक येताली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. त्या खातीर मोगाचे न्हू तीन तरेचे गाय तुमच्या मुखार हांव दवरतां. पयल्यान पयलें आध्यात्मीक आत्मीक गाय स्पिरिच्युअल वुंड्स. सेकंड इज शारिरीक गाय फिजिकल वुंड्स. थर्ड इज आंतरीक गाय इनर वुंड्स. हे आंतरीक गाय थोड्या मापान आमी पळयतले. पूण आज ह्या वचपाक सरी जावन आध्यात्मीक रितीर आमी खंयच्या तरान गायल्या म्हणलें आमी चिक्कें पळया. आतां जायते जाण रेतीर घेतना ताणें म्हणचे इतलेंच म्हाका कंट्रोल करूंक जायना फादर. म्हजी कूडच कंट्रोल करूंक जायना. म्हजी कूड म्हाका पातकाक वडटा. पूण जेजून म्हणलीं उतरां आमी बरी करून आयकलीं जाल्यार मोगाचें न्हू इतलें कठोर आसा की ताचें तें उतर आमी नीज जावन पातक करूंकूच ना. तो म्हणटा एका दोळा तुजो दोळो तुका पातकाक वडटा जाल्यार कितें करी जाय? उमटून काड तो दोळो कान उडय. आतां दोळो आमी थंय काडूंक जायना. ताचो अर्थ इतलोच तूं पातकाक इडें दिनाका त्या दोळ्या मारी पात. तुजो हात एका दोळ्या पातकाक वडटा जाल्यार तो हातच कातोन काड म्हणटा.
तर हात घातो लिटरली न्ही ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार तो हात पातकाक वॉडीन आसल्या बरी तूं जागृत राव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज आमच्या पवित्रपणो आमकां सांबाळूंक जायते आमकां त्रास दिवन आसात आमचे दोळे आमच्या रेतीर बांदीर आयिल्लो तरणाटो काजारी म्हणा लागलो फादर इवन म्हाका त्या स्टेजीर थोडी प्रिचरां येता आसतना थंय म्हाका ओडणी येता फादर म्हजी थाळणी येता फादर म्हज्या दोळ्यांक कितें करचें म्हण कळी जायना हे वस्तूर बांदून रावया म्हणून बगता फादर हय म्हळ्यार वस्तुरबांचें सोल्युशन न्ही पयल्यान पयलें हे दोळे कशे आमी वापरता ते आमी समजून घेवचे म्हण सांगलें मागीर ताका हांवें समजलें आतां हांव आनी येव तांकां रचतना देवान ताका बरें वापरपाचे दोळे दिल्ले पूण दोगांय विणगी आसलीं पूण एकल्यानी कंप्लेंट करूना कित्याक म्हळ्यार तांकां तें विणगेपण म्हणून कळीत नासलें ताणें फकत कितें पळयल्लें आसलें देवान आदावांक वापरपाचे तरां बरो कर रचला तेच प्रमाणे येवेक आदांच्या बरी तावन काड रचला आनी त्या देखून ह्या दोगांयतय एका तरेची सोबाय एकामेकाक ताणें पळोवच्या बरी ताणें रचलें जावन आसा तांचें तें उणेपण कितेंच आदावन जावं दी येवेन जावं दी पळयल्लें ना पळया तांची दोळ्यांची दिश्ट तांकांय दोळे आसले आमचे बरींच वापरपाचे दोळे आसले आनी ते दोळे आदावन आनी येवेन देवाच्या दोळ्यांक सरी केल्ले आसले आज आमी पळयता आमचे दोळे देवाच्या दोळ्यांक सरी आसात गी आमचे दोळे देवाच्या दोळ्या बरी आसात गी या आमी मनशाक पळोवंक जावं दी हेरां पळोवंक जावं परत हांवें सांगलें आमच्या रेतीर मंदिरांत कोंकणी कुमसारांगे हांव गेल्लो कन्नड कुमसारांगे हांव गेल्लो मागीर दोनी तापावत करून पळयतना मोगाचें न्हू अजगजांतर डिफरन्स तर हांवें दोनी ग्रुपाक सांगलें कोंकणी ग्रुपाक सांगलें तुमी आनी इल्ली मिनत करचे जाल्यार आनी इल्ली मिनत करचे जाल्यार तुमचे आत्मीक जिवन इतलें बरें आसत की तुमच्या आत्मीक जिवनान पातक नासतना जियोंक तुमकां अवकाश आसा कित्याक म्हळ्यार तांचें सगळें जिवन वापरपाचें आसा ल्हान कितें गे सुखी केल्यात ते सुखी काणूंक न्हू ते आयल्यात येयचे कित्याक कुमसारीन आमी सगळें सांगूंका पूण तेच ताणें अवॉयड केलें जाल्यार कितलें वापरपाचें जातालें म्हूण हांवें ताका सांगलें तुमचें ल्हानशीं पातकां तुमी सोडलीं जाल्यार कितलीं बरीं जातल्यार नितळ निर्मळ तुमी जातल्यात आनी जेजू कितें म्हणटा 8 बागे नितळ निर्मळ तुमी देवाक रूप पळोवंक शकतल्यात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तर कन्नडा प्रिचींग येता आसतना हांवें सांगलें तुमी एक कूड आसा तुमकां दोळे आसात तुमकां हात आसात तुमकां पांय आसात म्हणून ते सगळे वायटाक तुमी ओडूंक जायना तुमी असल्या पातकांत इतल्या ल्हान प्रायरीत पडल्यात तर ताचो अर्थ कितें तुवें तुकाच कशें नियंत्रणार दवरलाय आनी ह्या वेळार सगळें पळोवन सुरू जालें तातूंत थोडे आमचे मंगलोरियन आसले कन्नडांत फकत बेंगलोरचे आनी मैसूरचे मात न्ही आमचे कोडयाळगारी तातूंत आसतात जायते जाण आनी एकामेकाक पळयतात आनी उपरांत हांवें ताका सांगलें तुमी तुमची कूड ह्या रितीर बसटिल्या तरी तुमचो पवित्र आत्मो कसो काम करतालो तुमच्या कुडींत असली पातकां सगळीं भर तुमी दवरल्या तर कसो तुमचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय जिवाळ जातालो मोगेच्या भावान आनी भयणो जायत्या जाणांक आमकां हें पडोन वचोना आज खालीवाली म्हणटा आमी खालीवाली कशेंय जिवान जेला जाता आज सकाळीं म्हजे वाटेक एकलो तरणाटो येतालो मुंबयचो तो म्हणा लागलो फादर आज थोड्या लोकांक कांयच पडोन वचोना फादर कित्याक म्हणटा रे तशें म्हळ्यार मिसाक येतात अर्ध्या मिसा येतात फादर मिसाक येवन त्या मिसाचें भक्तीपण सयत बगिनात तुमी मिसाचें भक्तीपण बोगी जाय तर केरळाके जाय मोगाचें सिरो मलंकार रायटान तुमी पळयत जाय त्या मिसाचें भक्तीपण
त्या याजकाच्या सांगतात आणि आसचे याजकाक दिवचो मान गौरव तो जेजू क्रिस्त म्हणल्या परी ते दिवन त्या येवकारिस्ताक तसलो एक मान आणि गौरव दितात. आमी येवकारिस्ताक मान दिल्यार येवकारिस्ताच्या याज्ञिकाक मान दिता. येवकारिस्ताच्या याज्ञिकाक मान दिल्यार येवकारिस्ताक आमी मान दिता. कित्याक तो जावन आसा जेजूच्या जाग्यार तो साक्रिफीस भेटोवचो. त्या देखून आमकां कळीत आसा जे आज आमची इल्ली परिस्थिती बदलल्या. कित्याक म्हळ्यार आमी थोडी लॅक्सिटी जाल्या, नेगेटीव जाल्या. सन फ्रांसीस आसीस म्हणटालो मोगाच्या न्हू, म्हज्या लागीं एक याजक आनी एक आंजबडो येत जाल्यार पयलें हांव दिमी घालतालो आनी त्या याजकाचो हात हांव उमो घेतालो. तो गाडयेकलो म्हणा लागलो, याजक एक मनीस यार, बडवो तुज्या मुखार आसा आनी बडव्याक तुवें नामान करूंक जाय आनी ह्या वेळा तूं बडव्याक सोडलो त्या याजका लागीं धांवताय. तो म्हणा लागलो, याजक तेत जेजूक आपल्या हातान घेता. सर्गात हांव तो उंडो ह्या संवसाराक हाड जिवा रुपार आमकां दिवचो जावन आसा तसो याजक. पळया मोगाचे न्हू कितल्या पुरबायतारान तो म्हणटा, सर्गात हांव तो उंडो ह्या संवसाराक हाड जिवो जावन आमच्या कुडीक खाण आनी पिवान जावन दिवचो जावन आसा तो याजक. त्या देखून आमी जायतीं जाणां तो तरणाटो म्हाका म्हणा लागलो, आमी केन्ना याज्ञिकाक गौरव दिवना, त्या दाडा येवकारिस्ट टेबलाक आमी गौरव दिवना. थोड्यान आमी म्हणच्या कालेय जावन तो कितेंय जावन केदाळ आमी सांगूंक ना, तें कितेंय जावन वो कितेंय जावन नो. हू आर वी टू से? तांचें कितें स्थान आनी मान आसा, गौरव आसा, हर एक इंडिविज्युअलाक एक गौरव आसा मोगाच्या न्हू. त्या खातीर आदाम आनी येवेक देवान रसतना तांकां एक बरी मुस्तायकी दिल्ली, कुरपेची मुस्तायकी, गार्मेंट ऑफ ग्रेस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमकां दिल्या गी कुरपेची मुस्तायकी, आमकां दिल्या गी दिजेत. आदाम आनी येवेक दिल्या तर तुका आनी म्हाका कित्याक दिना? आदाम आनी येवेक ती मुस्तायकी मनशांक दिल्या तर तुका आनी म्हाका ती दिल्या. आमी त्या कुरपेची मुस्तायकी मेडिकर घेतल्या. आत्मीक गाय, आत्मीक गाय आमी करून घेतल्यात. त्या देखून आमची मुस्तायकी कुरपेची मुस्तायकी मेळ्ळ्या. परत परत आमी कुमसार वता, वय कुमसार जाता, पूण कुमसार जाल्या उपरांत कितले आमची जिणी आमी बदलिता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, कितले आमी जिणी बदलिता. आमी म्हणूंक बरो सक्रामेंत आसात, सक्रामेंत आसात तुजें जिवीत पवित्र करच्या खातीर. त्या देखून आज आमची कूड आपुरबायतरान पवित्र करच्या खातीर आमकां आपोवणें दिता. उत्पत्ती ग्रंथांत हांव वांजेलिस्ट आनी सांपाल म्हणसर आमकां म्हणटात, कशें तुजे भायले पळोवचें आसा, दिश्ट आसा, त्या प्रमाणे तुजे भितरलें होंदोन आसतलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आज आमी आयकलें तुजो दोळो एक दिवो. हो दोळो तुवें बऱ्या तरान सांबाळ्ळय तर तुजी सगळी कूड बऱ्या तरान सांबाळूंक जाता. कित्याक सगळें त्या दोळ्यांत हांव स्पर्श जाता, स्पर्श जाता. केदाळा म्हणसर आदाम आनी येव त्या येदेन बागेंत आपुरबायतरान सांगत आसलीं, एकामेकाक सांगत उलोवन आसलीं. देव त्या बागेंत चलतना ताच्या बराबर आदाम आनी येव चलोन आसलीं. पूण कितें जालें? तांणी केन्ना ताच्या दोळ्यांक सकत दिवंक सुरू जाली. सकत बरी दिवेत, वायट दिवेत. हांगा ह्या फळाची सोबाय ताका बरी दिसली येवेक. जेवसार नाडी लागलो आनी म्हणा लागलो, पळय ती सोबाय म्हणा लागलो. आनी त्या प्रमाणे नाटतना त्या येवेक बुलोवणी आयली. बुलोवण्या देखून ती बुल्ली आनी आपल्या दोळ्यांक ती पावर दिवंक शकली. कोलो पावर, नेगेटीव पावर, ऋणात्मक पावर, धनात्मक न्ही. तिणें तेंच काणकोण सांगलें जाल्यार आसा वय, पूण आमकां आडवरला तें फळ खावच्याक म्हणून तिच्या दोळ्यांच्यात त्या नदरेंत तिणें तें पयस दवरलें जाल्यार खंडीत जावन
तोंडाक वेतें नातिल्लें. आज आमच्या जिवनांत आमी पळयलें जाल्यार आमी आत्मीक तरान गायेल्या. एक गाय आमच्या थंय उपसोनंत आसता. आमी कुमसार जाता, फाटीं वेता, इल्ल्या वेळांत ताणें पातक करून सुरू करता. खंय आसा तुजी सकत? आत्मीक तराची घटाय खंय आसा? आत्मीक तराची नितळाय खंय आसा? वय आत्मीक तरां गायेल्यांक कुमसार आमकां आदार जावन आसा आमचें जिवीत बरें करूंक. पूण मगच्या भावन आनी भयणीनो, बरें करचें जिवीत आमी होगडोन घेता. कित्याक आमच्या दोळ्यांची सकत आमी वायटाक उपयोग करता. आत्मीक तरान गायोंक एक मेन हातें जावन आसा आमचो दोळो. म्हज्या लागी येयल्या जायत्या जाणांक हांवें एग्जाम्पल दिवचें आसा आनी म्हज्या टॉकांत हांव थंय एग्जाम्पल दिता. सांग पुरो, ही म्हजी भयण हांगा म्हज्या मुखार आसा. ही म्हजी भयण हांगा म्हज्या मुखार आसतना ह्या भयणीक पळयत आसतना कितें हांवें चिंतूंक जाय? आपुरबायची भयण देवाचे सोबीत रचना. देवाच्या सोबीत रचनेंत देवान एका रचला. आनी तेन्ना आमी कितें करूंक जाय? देवाक आर्गां दिवंक जाय. देवा, इतल्या आपुरबाय तरान ह्या म्हज्या भयणीक, ह्या चलयेक, ह्या स्त्रियेक तुवें रचलाय, त्या खातीर तुका आर्गां आनी होगळाप. कित्याक आज रचनेचे आपुरबायचे ठीक जावन तिका तुवें रचलाय. तेच प्रमाणे एका चल्याक पळयत आसतना, एका दादल्याक पळयत आसतना आमी कितें चिंता? दादल्या विशयांत खंयच्या तरान आमी पळयता तें मुख्य जावन आसा. जायत्या जाणांच्या मोतींत जावची चिंतना दुसरींच. सांग पुरो, ती बुलोवणी. पूण बुलोवण्याक आमी कान दिवचें म्हण कांय गरज ना मोगाचें न्हू. आत्मीक घटाय तर बुलोवण्याक आमी कान दिवंक नजो. आतां ह्या दादल्याक पळयतना, ह्या चल्याक पळयतना, वॉट ए हँडसम बॉय, वॉट ए हँडसम मॅन. देवा, तुका आर्गां. कितलीं जाणां आमी म्हणटा पळय, कितलीं जाणां आमी म्हणटा. तूं म्हणून पळय प्रॅक्टिकल आसा की रियली प्रॅक्टिकल आसा, रियली प्रॅक्टिकल आसा. कित्याक हांव ह्या जाग जावन तुमकां सांगता, जें कितना आमी आल्तारी घेता त्या आल्तारीर आसली सगळीं, आल्तारी मुखार आसली सगळीं म्हजीं भुरगीं. देवा, इतल्या बऱ्या भुरग्यांक तुवें रचलाय, तुका आर्गां. तींच भुरगीं भायर मेळटाना तींच म्हजीं भुरगीं. त्या भुरग्यां विशयी हांवें दुसऱ्या दोळ्यान हांवें चिंतूंक ना. तोच दोळो जायते फुडें आमी चिंतूंक बरो. आमी अस्कत, वी आर वीक. वॉट इज अस्कत? वॉट इज वीक? वेन यू आर विथ द लॉर्ड यू आर स्ट्रॉंग. देवा सांगात तूं आसतना त्या तुका आमचें प्रिचींग घाल जालो वता. आमी अस्कत, आमी पातकी, आमकां तो सक्रामेंत आसा, आमी कुमसार जावेत, आमी आत्मीक तरां पळय. कोणें सांगलें पडयेत म्हूण? कोणें सांगलां? आनी इल्लें कोणें एका ह्या जागान पातका विशयांत उलयलें जाल्यार तुमी कितें म्हणटा? हाका पातकान तूं पडोवन गेले, हाचे कडेन कांय ना गी. पातकां आमकां आपडोवंक नाका, आत्मीक तरां बळवंत जावंक नाका, आत्मीक तरां जिवाळ जावंक नाका. तर पवित्र आत्मा कसो तुजे थंय काम करतलो? मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, जायते फुडें आमी आनीक एक स्टेप मुखार वचोन हांव थंयच आसा, त्याच तो आसा. आपल्या काळार तो आनीक आमचे ग्रोथ जावना, आमची वाडावळ जावना. उरिल्ल्या सगळ्यांनी आमची वाडावळ जाल्या. आधुनीक तराचे ड्रेस आमचे कडेन आसात, आधुनीक तराची घरां आमचे कडेन आसा, आधुनीक तराची कारां आमचे कडेन आसात, आधुनीक तराचे एन्जॉयमेंट पार्टी आमचे कडेन आसात. पूण आधुनीक तराचे उंचल्या मट्टाचे आत्मीक जिवन आमचे कडेन ना. पूण आमकां तें पडोवन वचोना. घरा बांदूंक आमी कितली मेहनत करता, कितलीं जाणां आमचें हें घर बांदूंक कितली मेहनत करता आमी. जायतीं जाणां आमी करिना. कित्याक हांव हर एका तरेन सांगता, येता आसतनांत पयल्या दिसांत हांव इन्स्ट्रक्शन दिता. अकरेक वेताना पळय जंय थोडीं जाणां त्याच प्रमाणे उरतात मोगाच्या न्हू. कित्याक म्हळ्यार तांकां तें संवय पडलां. येवचें 5:30 दिसा रेतेरीन बसचें आनी आरामार जमचें. हांवें म्हणचें जमल्यार तर मायक काडून तूं उडयता तुमकां. कित्याक म्हळ्यार आमकां जे मातसो जेवसार आमच्या बगलेन दोन आमी बसले हांव जाल्यार कांयच करूंक आमी जायना. कोणेय आयल्यार तुका आलोवंक जायना. थोडी आमच्या हॉलाक येत आसतना थिंक करन येतात. पडटा तुमी न्ही, तुमी बरी मनशां, तुमी कोणी जेमेना. तुमी हांव वाचला न्ही 121 इस्रायलचो राखणो जेमेना आनी तो न्हिदाना. तशें आमची कालमाडी आमच्या वेलांकणी मायाच्या पुनशताक आयलें, कोणी जेमेनान, कोणी न्हिदाना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया.
हालेलुया हालेलुया. ओके, आता आत्मीक तरान घटाय कशी आमी आपणावची म्हण सांगल्यार पयल्यान पयलें तुजे दोळे आपरबाय तरान नितळ कर. पळया, ट्राय करा मोगाच्यान. हर एका भुरग्याक पळयत आसतना आतां आमच्या दोळ्यांत आमी चड जावं पातकां करची. कोणीय जावं, दादलो जावं, स्त्री जावं, देवाक आर्गां दियात आनी सांगात, वॉट ए गुड क्रिएशन. कितलें आपरबायचें एक रचना ही. देवान कशें ताका रचलां पळया मोगाच्यान. हें तुमचें काळीज 24/7 कंटिन्युअस ताणें बोडयचें तर ताणें काम करीचें तर तुज्यान जाल्लें न्ही तें, देवान केल्लें. आनी देवान करता आसतना आपरबाय तरान तो करता. आनी तुज्या त्या उस्वासांत हर एका वेळा तें पंपींग एक घडीभर रावलो जाल्यार तूं आनी हांव ना. तें कशें वता पळय तें आमी चिंतलें जाल्यार आमची कूड, आमचे दोळे आनी आमचे सगळे कुडीचे विश्वे आमी नितळ निर्मळ दवरूंक शकतले. हांव तेन्ना आत्मीक तरान आमी गायनाव, आत्मीक तरान आमी नितळ उरता, आत्मीक तरान आमी जिवाळ आसता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हजे भावन आनी भयणीनो, जायते फावटी आमी हें चिंतिना, त्या देखून आमच्या जिवनान कितें जाय त्या प्रमाणे करता. ल्हान एक विश्व आमचे दोळे पूण कितें करतात, ते विश्व सगळे वायट करतात. कार कितलेंय व्हड जावं दी, स्टेरींग पळय सेम. हें स्टेरींग कशें कंट्रोल करता, हे कार पावर स्टेरींग जावन नी मॅन्युअल स्टेरींग जावन कशें कंट्रोल करता, तेच प्रमाणे तुजो आनी म्हजो दोळो आमकां कंट्रोल करता. तुजो दोळो बरो दवरलाय तर सगळी तुजी कूड बरी आसतली. 35 वोल्ड लुकाच्या वांजलांत आमकां परतून म्हणटा, दोळे पाड जातीत जाल्यार म्हळ्यार तुज्या दोळ्यांनी नाका जालें पळोवंक, नाका जालें वायट चिंतपाक तुका इडें दितालें तर तो काळोख जातालें. तुज्या दोळ्यान वायट तुवें पळयलें जाल्यार नाका जाल्यार वायट चिंतपाक तें इडें दितालें आनी तो दोळो काळोख जातालो. म्हज्या कुडी सकन जोय विश्व पातकाक कारण जायत जाल्यार तो विश्व वायट जाता. पूण दोळो तुजो वायट करीत जाल्यार सगळी तुजी कूडस काळोखांत आसता म्हणटा सम लुकाचो वांजल. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या हातांत कितेंच वायट केलें जाल्यार म्हज्या दोळ्या देखून हांवें करचें जावन आसा. त्या देखून म्हजे भावन आनी भयणीनो, आत्मीक तराचे गाय पयलें नितळ करूंक पळया. आनी केन्ना तुमी आत्मीक तराचे गाय नितळ करतात, एक आपरबायचें बरें नितळ निर्मळ कुमसार जातात, त्या वेळा तुज्या कुडी वयर सैतानाक जेवसाराक हक्कत ना. हें हांवें म्हज्याच दोळ्यांनी पळयलें आसा. डिवायन रिट्रीट सेंटर पोट्टा केरळांत. थोडीं जाणां इतल्या कश्टांनी येतात, जायते बांदपास येतात, तांकां येता आसतना वाटे दिसना. पूण मंगळारा दीस ताणें कुमसार जाल्या उपरांत ताणें म्हणची उतरां, फादर म्हजे कुमसारा उपरांत सगळे म्हजे दोळे उक्ते जाले. आमच्या रेतीर मंदिर आयिल्लो एकलो चर्को, तो म्हणा लागलो, म्हाका कितें जाता म्हणूच कळीत ना फादर, म्हाका कांयच ना. कालच्याच परच्या ब्रेस्तारा दीस म्हाका मेळ्ळो तो. आनी म्हणून म्हाका वाटच दिसना फादर. हांवें म्हळें, कितलीं पातकां गेल्याय म्हण तुका कळीत आसा न्ही, कुमसार आयिल्लो न्ही. वय फादर, जायती केल्यान फादर. पयलें तें सगळें सोडून तुजी कूड जेजूक समर्पीत कर. सगळें जेजूच्या हातांत दवर. हांवें आपडलें जायना, धरिल्लें जायना, खंयचे बिजनेस केल्यार जाणा पुरो लॉस. कितल्या जाणांक लॉस केलाय म्हण विचारलें हांवें. जायत्या जाणां लॉस केलां फादर. तांचें दूख तुका कांय जायना गी. ताणें दुखां गळयतना तूं गालें चिंताय तुजें बरें जाता म्हूण. मागीर पळयतना मोगाचें ह्या मनशा तरणाटो इतलो धाकटो, सादारण 23-24 वर्सांचो, हाच्या हातांत एक जीव गेला एक्सिडेंट करून. हांवें म्हळें, ताका 16 लाख मेळ्ळ्यात फादर. अरे तुका आतां मारन 16 लाख तुज्या आवयच्या बापायक दिले जाल्यार तुजें भरती जाताय रे म्हण विचारलें. ना तें ना, तेची आवय आनी बापूय रडा ना. ते तो भुरगो ताचो ना, तो भुरगो मरण पावला तुज्या परामर्शी देखून, तुज्या ड्रायव्हींग रॅश देखून. आनी तूं हांगा मेळो म्हणटाय म्हाका देव बरें करिना, म्हाका देव तें करिना. तुवें कितल्या जाणां वायट केलाय. आनी ह्या वेळा म्हणा लागलो,
जायत्या जाणां वायट केलां, कितलेशे जाणां फ्रॉड केलां फादर हांवें. अरे तुवें हेरांक फ्रॉड केलाय, तांकां तुवें कश्टान घालाय, तांच्या दोळ्यांनी तुवें दूख हाडलाय आनी तुका बरें जायचें म्हळ्यार कशें जावचें रे. पयलें देवा मुखार वचोन सांग, 10 वांट्यांनी हांव ताका बरें करतालो, देवा म्हाका बरेंपण दिलें, म्हाका बरेंपण दी. फकत तोंडान सांगनाका, काळजाच्या गुंडायेत जावन तें वचोन दी. नाजाल्यार कितें जाता वता मोगाचें न्हू. आमी फकत थोड्या जाणांनी येवच्या सैलाब म्हजो, म्हाका 7 वर्सां जावन काम मेळना फादर, म्हाका 2 वर्सां जावन काम मेळना फादर. काम मेळ्ळें जाल्यार कालें काम मेळ्ळें जाल्यार बारी दान करतालो फादर, बारी दान करतालो. हे दोळ कितलें केलां म्हणून विचारलें. हे दोळ कांय करूं ना आनी करूं जाता हें तुका सवयर पडलां तुज्या, तुका संवय आसा. आज एकलो तरणाटो आनी एकलो येताना म्हाका जायते जाण मेळटा ते येताना बळे कोणी रावले जाल्यार तांकां कारार बसून येताना हांव जायते उलयता हांव तांच्या कडेन. तो म्हणा लागलो म्हाका, फादर आमी इगर्जी येता आसतना कांय वरनासतना गेले जाल्यार देव आमकां कित्याक दितालो, वंडरफूल रिफ्लेक्शन देवा. तेदो म्हाका तिल्ली लज बगली मोगाच्या न्हू. तेदो तो काल म्हणा लागलो गताय तुमकां, हांव पयशांच्या विशयान उलयना फादर, एटलिस्ट एक देवाक व्हरोंक आमचे कडेन एक पूल ना गी. त्या दाडा म्हाका बगलें, आमच्या घरान एक 4 बोली हाडल्यार एक जस्ट गांठोवन हाडन तें दवरली जाल्यार पुरो हांवें. हांवें देवाळाक येताना कितें हाडून येता. आनी तो म्हणा लागलो, इतलो व्हड जाला फादर, ताका आतां 40-45 वर्सां, इतलो व्हड जाला फादर, पूण एक दीस शॉर्ट पॅन्ट घालन हांव त्या देवाळाक पांय दवरूं ना फादर. कित्याक ती पवित्रताय हांवें सांबाळूंक जाय. ती पवित्रताय हांवें तें सांबाळ्ळी तर फादर म्हज्या कुडीची पवित्रताय हांव सांबाळटां. एक्झॅक्टली करेक्ट. कित्याक म्हळ्यार आमी हांव पडटान पळयता कित्याक जायते जाण तें पवित्रपण ताच्या मदा खातीर अन्नाडी मस्तो आसा. थंय येवनी देवत म्हूण दाखोवन उपरांत हांगा येवन लाटारी काम केलें जायते जाण. तस जाल्यार आमी एक्सेप्शन आसतात मोगाच्यान, बरें आसल्या कडेन वायट आसतात, कांय करूंक जायना. पूण थंय कित्याक म्हळ्यार आमच्या 7 कॉपेलांनी सक्रामेंत आराधना आसता. 2 कॉपेलांनी निरंतर 24 hours, पूण उरिल्ल्या 7 कॉपेलांनी सकाळीं जावन संजे म्हणून आराधना आसता. खंयच्याय कॉपेला लागीं वता आसतना थंय तें आराधन करनच आसा. हालेलुया म्हूण आसतना थंय वता आसतना हर एका बिल्डिंगांत थंय आसता सक्रामेंत एक्सपोज केल्लो. पळया पवित्रताय इजी जाता. त्या खातीर आमी म्हणचे थोड्यांक राजांव आसा इमिडिएटली म्हणटात, फादर थंय आयल्या मात्र मागोवंक जाता की घरा जावन मागोवंक जाय. जाल्यार पुरो अधिक प्रसंगीक म्हजे कडेन आन्सर ना. कित्याक म्हळ्यार हांव आन्सर करूंक वचना. तस जाल्यार हांवें कांयच सांगून यूज ना. कित्याक पवित्रताय त्या जाग्यार आसची पवित्रताय. तूं कितलोय पातकी जावन थंय आयलो जाल्यार ते आत्मीक नितळाय तुका करूंक थंय कुमक करता. ती पवित्रताय त्या जाग्याची. ह्या पुणशेता तुमी आयल्यार ह्या जाग्याच्या पुणशेताचे पवित्रपण तुमचे आत्मीक नितळाय करूंक तुका साकार दिता. त्या खातीर नाजाल्यार आमी घरांत बसून करीत आसले. तुमी हांगा येवची कांयच गरज नासली. आज तुमी हांगा आयल्यात जाल्यार त्या एका कारणा खातीर तुमी आयल्यात तुमचें पवित्रपण वाडोवच्याक. तें आमच्या मतींत आसा, दुसरें कांयच आसूं. म्हजें पवित्रपण वाडयतलो आनी एका वंसल्या हंताक हांव वेतालो आनी वयतालीं म्हणलें एक वर्तो अनभोग जोडच्या खातीर आमी हे जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण हाका कोण आमकां एगेन्स्ट रावता? आमच्या दोळ्यांक जावं दी, आमच्या बुलोवण्याक जावं दी, आमच्या पुस्तलोवण्याक जावं दी, कारण जावन आसा जेवंसार. तो नाडटा, जायते नाडटा. तें कर हें कर म्हणटा, बें हाडिना. बें कित्याक तुका एवढी पातक केलें जाल्यार परत्याक तुवें वचोन कुमसार जावेत न्ही म्हणटा. तुमकां सांगता एक जाल्ली एक नीज घडीत. बेंगलोरांत आमच्यांत उडपीचे एक भुरगें, उडपी म्हळ्यार उडपी डायसीस खंयची ब्रिगेड्स म्हण म्हाका कळयता. ते पडटा इल्ल्या झाडां जाल्ले गल्लें घडीत. तें रडोंक सुरू जालें आनी म्हणा लागलें, फादर म्हज्या जिवनान सगळें होगडोन घेतलें. फादर कितलें बरें एज्युकेशन म्हाका दिलें म्हज्या आवय बापायन. YCS वयम आपुरवायदारान लिडरशीप म्हाका दिल्लें. फादर अशें म्हजें टॅलंट आसलें की कंपनीक गेल्ल्या कंपनीक म्हाका थंय गेल्ले क्षण म्हाका सीट मेळटाली. फादर म्हाका काम मेळटालें.
पूण बरी कंपनी म्हाका मेळिल्ली आनी त्या बरी कंपनींत हांव आसली बँगलोर म्हजी आवय बापूय आसली हांगा एकल्यान तूं आनी अशें आसता फादर हांव थंय गेल्ली बरी आसली आमच्यात कोरामंगला मडिवाळा आमचे सेंट एंटनी फ्रायरी आसा त्याच इगर्जे लगींच तें आसलें आनी हांव थंय हर एक फुडें मिसाप येतालें फादर म्हाका भारी बरें जातालें खुशी जाताली गांवच्या पर्यंत म्हाका बगतालें कोंकणी मिसी आसलें आनी अशें आसता बरें आसलें पूण कितें जालें म्हण कळीत ना फादर अशें कंपनीन काम करता आसतना एकल्याच्या इश्टागतें पडली तो इता धर्माचो हिंदू आसलो आनी ताची इश्टागतें पडली फादर पयलें सगळें बरें आसलें फादर आमी फकत फ्रेंड्स म्हण आसले आनी उपरांत कितें जालें पळय मोगाच्या भावान आनी बेडेनो क्रमेण ह्या मनशान त्या चेडवा वयर दाबाव घालूंक सुरू केलो ताच्या मागण्याचें जिवान कित्याक सुखीदाडी बरी ताका भोगूंक सुरू जालें आनी अशें आसतना तें म्हणा लागलें म्हज्या जिवनान कित्याक अशें भोगता म्हाका कितें रॉंग आसा पात्रां लागीं गेलें तें ताणें इल्लें कावन्सिलींग केलें आनी म्हणा लागलें अशें पात्र म्हणा लागलो भुरग्या तूं नितळ निर्मळ आसलें तशेंच तुवें रावूंक जाय पूण वचून 2 म्हयन्या उपरांत परत तो मनीस म्हाका जायते नाडी लागलो फादर नाडी लागलो असो की आमी इतली फ्रेंडली आसा आमी कित्याक कुडींत एक जावन असो आनी हांवें ताका सांगलें बिलकुल साद ना कित्याक म्हज्या आवय बापायन हांवें म्हज्या इगज मातेन मांडून हाडिल्लें तें वर्तेपण निस्काळपण हांव केन्नाच वगडोंक शकना आनी अशें आसता फादर खंयच्या बुलोवण्याक हांव बुल्लीं गे म्हाका कळीत ना फादर हांव गेली त्या मनशा सांगात एक जाली इतलें दूख बगलें की फादर म्हज्या आवयन आनी बापायन म्हाका इतलें पुला बोरी व्हड केल्लें फादर तें पुलूच बावलें न्ही गे म्हण म्हाका जायतें बगलें फादर बगलें पूण कितें करचें हांव गेली कुमसार जाली कुमसार जावं पात्रां कडेन सांगतना पात्रां म्हाका म्हणा लागलो केन्नाच तसलें पातका वचनाका सवयर पडटालें तुजें आत्मीक जिवन नाश जातालें पळया आत्मीक गाय एक व्हडलो गाय जाल्लो तुजें आत्मीक जिवन नाश जातालें भुरग्या म्हणा लागलो आनी मुखार अशें करिनाका पूण कितें जालें फादर हांव गेली आनी ताणें म्हाका विचारलें तूं गेलें कुमसाराक वय तुवें पातकां बगसलीं वय इल्लो तें बगयत आसलो फादर 2 म्हयने उपरांत परत तेच रोग तसो हांवें म्हणलें ना आनी केन्नाच करूंक ना हांव केन्नाच तुज्या सांगात येवचें ना तें पातक जाता म्हण हांवें सांगतना ताणें म्हाका सांगलें लास्ट टायम तुवें पातक करतना तूं वचून कुमसार जाल्लें न्ही ते दाडा तुजें पातक बगसल्लें गी ना बगसल्लें ह्या बडीन पातक करन परत कुमसार जाताना तुजें पातक बगसता गी ना बगसता हां तर कित्याक प्रॉब्लेम आनी म्हाकाय बगलें फादर तेंच म्हाकाय बगलें वय लास्ट टायम एका दाडा म्हजें पातक बगसलें तर ह्या बडी म्हजें पातक बगसना गी खंडीत जावन म्हजें पातक बगसता आनी ह्या खातीर फादर म्हाका एक सवयर पडलें दुसरे बडी हांव कुमसाराक वता आसतना तो पात्राब आसा गी म्हण पळयलें तो पात्राब नातुल्लो दुसरो पात्राब आसलो खुशी जाली कित्याक म्हळ्यार त्या पात्राबान म्हाका सांगिल्लें आतां पळय आमी पात्राब चेंज करून कुमसारा वचोंक पळय तुमच्याची गत पळय हांव त्या पात्राब लागीं बिलकुल कुमसार जावंक तयार नासलें कित्याक हांवें तें पातक सांगलें जाल्यार तो म्हणटालो भुरग्या तुका सांगिल्लें हांवें पातक करिनाका म्हण परत पडलें गी तूं म्हणटालो तितलें आनी जागवण दितालो हांवें आपणी दुसऱ्या पात्राब लागीं गेली आनी ताचे कडेन कुमसार ताणें म्हाका सांगिल्लें तेंच उतरां त्या पात्राबान सांगलींच तें पातक वचनाका आनी जालें गेलें 2 म्हयने उपरांत परत ताणें तेच रितीन नाडलें आनी अशें नाडना सगळें पातकान पडली म्हजी आत्मीक जिणी गायली गाय जालें हे गाय म्हाका अशें पातका ओडूंक लागलें की सगळें म्हजें जिवनच हांवें विभाड केलें आनी ह्या गाया देखून म्हाका देवाचो मोग उणो जालो देवाचो मोग उणो जाता आसतना म्हजें तें कितें जाता म्हण म्हाका कळीत ना त्या हिंदू धर्माच्या त्या मनशा सांगात एक जावन सगळें म्हजें जिवन विबाडलें अकरेक म्हजें बऱ्यांतलें बरें काम गेलें फादर त्या दाडा मात जीव जालें हें त्या दाडा म्हणसर हाका खबर नासली म्हळ्यार तें खावंक आनी कांय ना न्ही कोण दिता आनी ह्या वेळार म्हाका कितें करचें म्हण कळीत जावना आवय बापाय लागीं वचून कशें सांगचें म्हण कळीत जावना देदच पर जालीं शी उगवत करया म्हण गेलीं फादर पूण म्हाजो जीव आयकलो ना हांव वेतालीं म्हज्या आवय बापाय लागीं वेतालीं
आणि रडोन म्हणल्या बरी हांव सांगतालें म्हण हांव गेली आनी तांच्या पांया पडोन हांवें सांगलें हांवें सूख केल्या आनी तांणी म्हाका दाखयल्लें वाट डिवायन रिट्रीट सेंटराक हांव आयिल्लें. फादर आज त्या कुमसार उपरांत म्हाका जायतें बरेंपण भोगता आनी हांव केन्नाच म्हजें जेजू दुखोवचें ना. म्हजी आत्मीक जिणी गायिल्ली पळय, आत्मीक जिणेचे गाय कशे त्रास करूंक शकतात, कितें त्रास दिवंक शकतात. जेवसार नाडटना मोगाच्यान कसो नाडटा म्हण कळीत जायना. हे वेगणे आतां हांव मात न्ही नाडलो, आमकां हर एका घडये तो नाडटा, हर एका वेळा आमच्या फाटल्यान तो पडटा. तूं इल्लें पवित्र जावंक चिंतलें जाल्यार आनीक सट्टी तरान तुका नाडटा. त्या देखून ते चली म्हणा लागली, फादर काम म्हजें गेलें वय, पूण म्हजी नवी जिवान आतां हांव आराम करतलीं. म्हजी आत्मीक जिवानांत जाल्ले ते गाय ह्या कुमसारीद्वारी सगळे पुसून गेल्यात आनी मुखार हांव वसनासतना रावतलीं. एक लीस हांव शिकलीं, येदोळ हांव वचून पडली, पूण आतां हांव एक लीस हांव शिकलीं. पळय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आत्मीक गाय जाता आसतना आमच्या गोचाराक येनात, आमी तांदून पडोन आसा, आमी पातकांत आसा आनी देवाचो मोग आमचे थंय उणो जाता, सुकी दाट जाता म्हण आमकां कळीत जायना. त्या देखून आमचे थंय बंदड उब जातात. मागीर आमी म्हणटा कित्याक हांवें हातान धरलें जायना, कित्याक हांवें पांयांत आपडलें जायना, कित्याक हांवें दोळ्यांत आपडलें पळयलें जायना. कशें जावचें? आत्मीक गायन बरलाय कशें जावचें? त्या देखून मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, दुस्मान जावन आसा जेवसार तुज्या दोळ्या मुखांत तो तुका नाडटा आनी त्या दुस्मानाक तुवें पयस धाडच्याक जेजू तुका आपोवन आसा. तर आमचें दुस्मान जावन आसच्या जेवसाराक आमी पयस दवरीत जाय जाल्यार आमच्या दोळ्यांच्या वडण्याक आमी पयस दवरूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. एक घडीभर सगळीं उबे रावात. जोनाना आमी जेवसाराक गेल्ले धांवड्यांगी. येस, आमी जेवसाराक धांवडोंक आमचे थंय आशिल्ले जेवसाराक हे आमी अशें धांवडोवचें. तुमकां तेचें लिस्ट हांव कितें म्हळ्यार तुमच्या कुडींत हांव, तुमच्या दोळ्यांत हांव, तुमच्या काळजांत हांव, तुमच्या हर एका विश्वात हांव तुमी ताका पयस दवरूंक जाय म्हणलें. आतां पयलें जेवसाराचें एडवर्टायजमेंट दिल्लें खंयच्या टीव्हीन? आं, ओनिडा. कशें जेवसार म्हळ्यार कशें दाखयल्लें? आतां तुमी वचोन वृंदावनांत आमच्या मैसूरांत पळयशात जाल्यार ताका जिगी म्हणल्यार लायट पेटोनूच आसतात आनी आमची भुरगीं ताका अशें अट्रॅक्ट जातात की म्हणटात मम्मी म्हाका तेंच जाय. कित्याक म्हळ्यार तांकां कोत्ता आसा जेवसाराची नाडणी तशी आसा म्हूण. हांवें जायत्या जाणां पळयलां थंय. आनी पयलें एडवर्टायजमेंट ओनिडा जेवसार. ताची बायल कोण? आतां पाद्राब तुमी म्हणटात सैताना बायल आसा गे म्हण. आसा, सैताना बायल आशिल्ली. ताची बायल कोण? ओनिडा उपरांत आयिल्ली टीव्ही खंयची? देवा, तुमी ह्या संवसारान नानगी अर्ध्यार गेल्यात ती वयर परवां. आतां स्वर्गारोहणाक फाल्यां अर्ध्यार पावल्यात गे. सोनी देवा साल्वादोरा. ओनिडा उपरांत आयिल्ली टीव्ही जावन आसा सैतानाची बायल सोनी. गोवाणी बायल खूब जाता आसतना तांकां भुरगीं जल्मातात की ना? जल्मातात. थोड्यांक जल्मना म्हणून खातात, पूण आमच्या ह्या टीव्ही वर्ल्डान जायते भुरगीं जल्मल्यान. सॅमसंग, एलजी, पॅनासॉनीक, नॅशनल, फिलिप्स, हायर आनी कले जायते पळय कितले भुरगीं जल्मल्या. ते जेवसाराचे पिले घडये भितर जल्मतात. आनी आतां ते कोणूच तुमकां नाका. तांकां तुमी माथ्यार धरून ओन व्हरोंक जायना. गेल्ल्या कडेन टीव्ही पळोवंक जायना म्हणून कितें केलां? सगळ्याक एका बोर्डान बरलां. खंयचें तें? एकलें आसा पुरो हातांत. कोणचीच गरज ना. त्या जेवसाराक पयलें धांवड्या आनी ताचे उपरांत तुमचें जिवन कितलें आपुरबायचें जाता पळया. कित्याक हांवें सांगता गे म्हळ्यार म्हजे मोबायल खंय पडोन आसता गे म्हाकाच कळीत आसना. सगळ्या दिसा सांजेर जाल्यार हांव चड तें उपयोग करिना. कित्याक म्हाका ताची गरज ना. तर आतां आमी जेवसाराक धरी जाय, ताका आमी चेपी जाय आनी ताका पयस लोटी जाय. पयल्यान आमी ताका धरचें, ताका चेपचें, बॉक्सान घालचें आनी ताका चेपचें. दुसरें आमी ताका धरचें, ताचे शिमटेक धरचें. म्हाका आनीक उड आसा. म्हजी माय म्हणटाली मागण्या वेळार चूर जेमेल्यार सैतान शिमटी घालता दिसता. गिर्र 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 म्हणटा. तुमकां घालें सांगलां म्हाका गुत्तून.
म्हजी माई त्या दाळा सांगताय आतां हांव म्हणटा एका दाळा पुरा सण जावन हांव तिच्या वाटेक मागण्या बसून चूर जमलो जाल्यार कितें आई लागी तो मुनी सारता म्हज्या गाड्याक ना माय इल्ले पुरा सण जाल्यार व्हडना मागण्या म्हणया म्हणून सांगता हांव ओके ते सगळे वाचपी आनी ताच्या शिमटेक धरचे आमी ताचे उपरांत आमी देवाक व्हरत्या तरान आमच्या संगता हाडचे तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो थोड्यान तुमकां कळीत आसा थोड्यान तुमकां कळीत ना जावंक पुरो आमी हें गायतलें जेन्ना गायतात तुमी हांवें जेवण सराक धरलें ताका बॉक्सांत घालें ताका चेप 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 ताका चेपयलें हांवें सैतानाक धरलें ताका बॉक्सांत घालें ताका चेप 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 ताका चेपयलें हांवें जेवण सराक धरलें ताका बॉक्सांत घालें ताका चेप 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 ताका चेपयलें सांग बाबा इसारा सांग भयणी ताचीच जाणा एक मिनीट हें आमकां विचारता म्हाका आनी तुका आमकां जेवण सर लागोना आमचो जेवण सर लागना कित्याक म्हळ्यार हप्त्याच्या 7 दिसांनी आमी रेतेरींत आसा सांग बाबा सायडीन आसला इसारा सांग बाबा सांग बाये तुका जेजू जाय या सैतान जाय सांग बाबा सांग बाये तुका जेजू जाय या सैतान जाय रेडी हांवें जेवण सरा धरलें ओके जेवण सरा धरलें ओके हांवें देव सराक धरलें ताका बॉक्सांत घालें ताका चेप 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 ताका चेपयलें हांवें देव सराक धरलें ताका बॉक्सांत घालें ताका चेप 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 ताका चेपयलें इसारा सांग बाबा सांग भयणी तुका जेजू जाय या सैतान जाय सांग बाबा सांग भये तुका जेजू जाय या सैतान जाय आता शिमटे हांवें सैतानाक धरलें ताच्या शिमटेक धरलें ताका घुम 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 ताका गुंडयलें हांवें सैतानाक धरलें ताच्या शिमटेक धरलें ताका घुम घुम ताका हांवें देव सराक हांवें देव सराक धरलें ताच्या शिमटेक धरलें उंचे एक राउंड गोंय गोंय ताका गुंडयलें गुंडयलें हांवें सैतानाक धरलें ताच्या शिमटेक धरलें ताका गोम गोम गो ताका गोंडयलें सांग बाबा सांग बाबा सांग सांग बाये तुका जेजू जाय या सैतान एकामेका पळोवन जाय सांग बाबा सांग बाये तुका जेजू जाय या सैतान जाय एक मिनिट आता हांवें जेजूको हाडलें म्हज्या हातांत धरलें पळय हातांत धरलें ताका वयर 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 ताका उबारलें हांवें जेजूको हाडलें म्हज्या हातांत धरलें ताका वयर 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 ताका उबार जेजू नासोंक आसा जाल्यार नासय जाय हातांत धरलें फकत धर रावनाका तें आयस्क्रीम न्ही धरचें त्या देखून बरें कर ताका नासया आनी ताचे उपरांत आमी गावया रेडी हांवें जेजूक हाडलें हांवें जेजूको हाडलें म्हज्या हातांत धरलें ताका वयर 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 ताका उबारलें हांवें जेजूको हाडलें ताका हातांत धरलें ताका वयर 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 ताका उबारलें सांग बाबा सांग बाये तुका जेजू जाय या सैतान जाय सांग बाबा सांग बाये तुका जेजू जाय या सैतान जाय एक मिनिट रावया एक मिनिट थोड्यांक कांयच कळनातल्या बरें आसा सैतान कोण देव कोण म्हणून गोत्तो ना म्हणून तुमकां ओगेत रावल्या ओगेत रावचे खंय ओगेत रावचे खंयच्या गाद्यांनी न्ही गे धरतात बळें ताका बेर चापाक दुकर येता सोंसो येवन वचा आनी म्हूण आसा बळें
कांय जायना ही गरजेन नासल्यार तेय वेतना काजार आनी टिच्या घालतना कांय पेंकट दुखाले ते सगळे करेक्ट जाता न्ही गे हांगा मात्र जेजू मुखार नासतना ल दिसताय कितले आपर बायतार आसाच्या मगाच्या भान आनी बडी न्हू तुमी म्हणून पुरो देवाळ देवळान नासो नाका तुमकां ते नाका जाल्यार पुरो नासो ना सांगा सगळे आपर बायतारान सांग बाबा सारे सांग बाये तुका जेजू जाय या सैतान येता न्हू सो येना इल्लो नाडगी जेवन सारतो नासोन येता हो सोयल्यार कोण न्ही ताका बुलाना तो येताना त्या प्रमाणे येता त्या देखून ताका घेवन ताका भितर आसून कांय फायदो ना त्या देखून पळय हांवें जेवन साराक धरलो ताका बॉक्सांत घाल्लो ताका चेप ताका चेपयलो जाय जाल्यार पांयांत गुड्डोन इल्ले चटणी करा चटणी केल्यार मागीर तुमकां तो कुमक करना म्हण आसा कुमकदार जेजून धाडलो तो न्ही मजतदार पवित्र आत्मो सैतानाक धाडूना त्या देखून ताका चटणी करी दुसरें घूम थोडे जाण सेंतू गुण येतात हातांत सैतानाक गुणवता ताचे शिमटेक धर गुणेचे ताका गम ताका घोंडयलो कान उडयलो थंय वचून पडचे दर्याक आज जावन दर्याक लागीं वचोंक ना कित्याक म्हळ्यार सैतानाक उडोवच्या खातीर 16 सेंट मेरीज आयलँड आनी दर्याची तट सक्कडी आज जावन 16 जावन ती बंद करतात काय तुमी उडया कांय जायना कितले वर्सांत उडोवंक जाता तितले वर्सांत उडया आतां सगळे ते कंतार या ते पद आमी सांगाता म्हणटले कितले आपर बायतारान नाचोंक जाता तितले आपर बायतारान रेडी 1 2 स्टार्ट हांवें सैतानाक धरलो ताका बॉक्सांत घालो ताका चेप ताका चेपयलो हांवें सैतानाक धरलो ताका बॉक्सांत घालो ताका चेप ताका चेपयलो सांग बाबा सांग बाये तुका जेजू जाय वा सैतान जाय सांग बाबा सांग बाये तुका जेजू जाय वा सैतान जाय हांवें सैतानाक धरलो ताका शिमटेंत धरलो ताका घोम ताका गोंडय एक राउंड सैतानाक धरलो ताच्या शिमटेक धरलो ताका घोम ताका घोंडायलो सांग बाबा सांग बाये तुका जेजू जाय या सैतान जाय सांग बाबा सांग बाये तुका जेजू जाय या सैतान जाय हांवें जेजूक हाडलो हांवें जेजूक हाडलो म्हज्या हातांत धरलो ताका वयर ताका उबारलो हांवें जेजूक हाडलो म्हज्या हातांत धरलो ताका वयर ताका उबारलो बाबा सांग बाये तुका जेजू जाय वा सैतान जाय सांग बाबा सांग बाये तुका जेजू जाय वा सैतान जाय सांग बाबा सांग बाये तुका जेजू जाय वा सैतान जाय सांग बाबा सांग बाये तुका जेजू जाय या सैतान जाय तुका जेजू जाय या सैतान जाय कोण जाय देवा कोण जाय कोण नाका कोण जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जेजूक एक दोन आपुरबायचे ताळयो दियात बळ्या आपुरबायतारान हालेलुया 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 बसया मगाच्यान बसया खंडीत जावन जेवन सार आमकां नाका
जेवसार आज असो नाटता ताका हांवें तें कंक्लुजन तुमकां दिलें धाकट्या बॉक्सान घाल धाकट्या बुड्यान घाल खंय दर्येत केदाळ तुमच्या हातांत हांव सुकोंकूच तूं सुकाना खंय राती न्हीद पडल्यार खंय चूर बोटान सकयल वतार काणा ना जाल्यार थोड्यांच्या हातांत तें इतलो कंडिशन केलां की ताणें आमकां सगळ्या दारान त्या देखून थोड्यांची बोटां जोरोन गेल्या त्या दिसान हाचें सेन्सेशन गेलां नाका तें खालें गेल्यार आतां उठान दररोज जोरोचे 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 मोगेचे बान आनी भयणीनो कितलींशीं जाणां आज आमी इतलीं बरीं आसा जें म्हूण चिंतलीं आज नाका जालें दृश्य पळोवन आमच्या दोळ्या मुखार आमी कितलेशे सकडी वायट केलां आज कितलेशीं ल्हान ल्हान ल्हानांतलीं ल्हानां भुरगीं येवन म्हणटात हांवें तें नाका जालें पळयलां हांवें अश्लील पळयलां हांवें फोर्नोग्राफी पळयलां मोगेच्या भावना आनी भयणीनो हो संवसार खंयच्या तरान मुखार वेता आमकां कळीत ना पूण आमी तांतू जावन मेकळे जावन आमचे दोळे दिवो जावन उरच्याक तांतू जावन सुरक्षीत आमी राखस जाय त्या देखून थोड्यान म्हणच्या कोणें की धाडलें फादर ताका हांवें म्हणच्या तुका आतां तो आसक्त आसली त्या देखून धाडला ना जाल्यार तुका कितें येता तें आमच्या मोबायलान इतल्या वर्सां जावन आमचे मोबायल आसा कित्याक तें येना तुवें म्हणूंक आसा फादर इच्छे मोबायला धाडचे मनीस पुरांचे कितें धाडटे आसले तुवें इनवायट केल्यार तें येता आमच्या रेतीर मध्ये एकलो आयलो मोगाचे न्हू बरो इव्हेंट मॅनेजर हांवें तुमकां सांगलां की नांगूड आसता म्हाका मस्त तेंपा पयलें आयलो तो एटलिस्ट 8 years पयलें तरणाटो हँडसम कारकोळसो आनी तो येवन म्हणूंक लागलो फादर हांव तिसऱ्यो बुडी रेतीर गेल म्हाका बारीक खुशाली हे तरणाट्यान तिसऱ्यो बुडी येताना शाबास रे बरें जालें देवाक आर्गां दिवंक आयलाय देवाक आर्गां दिवंक येवना फादर मागीर कितें आयलाय म्हजे वायट सवय सोडून आयला तिसऱ्यो बुडी पयले बुडी कितें पयले बुडी येता आसतना हांव जाय तो सोरो येतालो फादर इव्हेंट मॅनेजर हांव म्हाका बरें ऑर्डर मेळटालें पूण सदां इल्ले उणें जावन आयले फादर सोरो येतालो धांवन आयलो ह्या पोट्टांत येवन जायतें मागलें फादर सोरो सोडलो फादर गेलो परत म्हजें बिझनस हांवें वाडयलें फादर बरें चलतालें त्या दाळ हांव सिगरेटीक बली जालो फादर पळया एक सोडलें आनी एक आदरलें आमकां सोडून आनी एकल्या धरूंक न्ही बेल्जेबुलाक धर न्हू लुसिफेराक बेल्जेबुलाक सोड न्हू लुसिफेराक धरूंक न्ही आमकां हांव म्हळ्यार कित्याक तें कितें म्हूण कळीत ना फादर ओडची सिगरेट 1.5 पॅकेट 2 पॅकेट ओडता फादर एका दिसा दुसरे रेतीर आयलो फादर एक न्हीजेव केलो हांव आनी खंडीत जावन हांव सिगरेट ओडचो ना गेलो 7 दीस जालें फादर मिराकल म्हणटा तो मिराकल सेकंड रेट्रीट आय लेफ्ट इवन द सिगरेट आनी आतां थर्ड कितें म्हणचें फादर तिसऱ्या रेतीर गेल्ले उपरांत दुसऱ्या रेतीर जावन गेल्ले उपरांत 2 म्हयने बरो आसलो फादर हळटार आनी एक आयलें फादर नाका जालें पळोवचें हांवच्या कामाक घालचें आनी हांवें बिजी जावचें फादर इंटरनेट फुल्ल लोड करचें आनी पळोवचें घरा आयल्यार लॅपटॉप आयल्यार तेंच फादर तुजे दोळे घाला जातीत रे म्हण वय फादर कालें म्हण कळीत ना फादर कितें अशें जालां गे म्हण फादर आतां कितें आयलाय तें सोडच्या खातीर आयलां फादर हांवें म्हळें तें व्हेरी सिंपल यार व्हेरी सिंपल सोडूंक जाय तुका वय फादर इवन आज घरांत म्हजी हांव आनी म्हजी भयण मुखार येताना म्हाका दिसचें दृश्य तेंच फादर थंय पळयलेंच देवा सायबा कोलो काम कितें तूं म्हळ्यार आनी अशें म्हणटा तो म्हणूंक लागलो फादर म्हाका सोडूंक जाय हांव म्हळें व्हेरी सिंपल तूं तो म्हाका पळोवन म्हणूंक लागलो तुमी सिंपल म्हणटात कशें तें सिंपल हांवें म्हळें सिंपल कालें तुजें इंटरनेट कट केल्यार जालें देंवचें पुरा रावता पळय जेवण सार कितलो हुशार पळय तो ताका फाटल्यान म्हणा लागलो पाद्रा बागाडे विचार कितल्या मोबायलांचें इंटरनेट कट करचें म्हाका विचार लागलो कितले आहात तुजे कडेन म्हजे कडेन 4 मोबायलां आसात तुका नाका जाल्यार 4 मोबायलांचें इंटरनेट कट कर सायडीक दवर आनी एक ल्हान आसा पळय ओल्ड आमच्यो नोकिया घरांचें आहलें पळय तें काडून वच तुका कांय प्रॉब्लेम बिझनेस तांतू केलाय रे तुवें तुजें बिझनेस लॉस जावन आसा हाच्या देखून म्हण तुका कळीत ना वय गे फादर वय न्ही गे म्हणा लागलो हांवें म्हळें दोन रे ती फोनांत एस घडये कट करूंक जाता तुका मोगाचें न्हू वो तरणाटो पळय फादर म्हजे बिझनेस जायते लॉस जाला तुमकां हांवें सांगो ना म्हाका एक्चुअली प्रॅक्टिकली नो बिझनेस त्या देखून हांव हे 4 फोनाचे नेट कट करता म्हणा लागलो एकच एक फोन ताच्या उपरांत ताणें यूज केल्लें ना म्हणटा तो फाटीं गेल्लो जस्ट एक वॉकी टॉकी काणयलें आनी त्याच मोबायलांत हांव आसा फादर हांव बरो आसा मोगाचें न्हू जायते जाणां आमकां हे बारीक कश्ट भरतात
जावं फाल्यां करता परवां करता जायते फाल्यां करता परवां करता म्हळ्यार तुजी गत जाली सायब आनी मुखार येनाका म्हणटा हांव. कित्याक म्हळ्यार तुमी म्हणूंक बरो पात्रांव खाल्याक तसो सांगता. फाल्यां करता परवां करता म्हळ्यार तो तुका सोडिना. हांव तुका सांगता तो सोडिना. येस घडये कट करताय ते कर, तेच घडये कर. म्हजे बावन आमचे दोळे वायट कर, दोळे काळो कशे कोण कर. तुका कित्याक जाय तुजें जिवीत त्या खातीर म्हणटा तो दिवस काळोख जाय तर कसलो भयानक जावंक आसा तुजें जिवीत. हा म्हजे बावन न्हू त्या देखून आत्मीक गाय संपूर्ण तरान नितळ कर, नवें जिवन जियोंक जेजू आमकां आपयता. आनी हे आत्मीक गाय गूण जाती जाल्यार, हे आत्मीक गाय दोन वतीत जाल्यार तुमचे जायते शारिरीक गाय आनी आंतरीक गाय नितळ जाताले. त्या देखून हांवें दोनी आज आपडोवना. कित्याक म्हळ्यार पयलें आत्मीक गाय नितळ कर घेयात. आत्मीक गाय नितळ करनासतना म्हज्या आंतरीक गायन तें दूख आसा, हें दूख आसा, म्हाका ताचेर राग आसा, म्हाका हाचेर राग आसा म्हूण सांगला, ना बक्षण आसा म्हूण सांगला, कांय यूज ना. पयलें आत्मीक गाय नितळ कर, आपरपाची जिणी कर, उपरांत जेजूच तुका वाट दाखयतलो. कित्याक जायते जाण येतात आमकां कांयच कळना फादर म्हणटात. मागीर कुमसार जाल्ले उपरांत ते म्हणटात फादर अशें जाल्लें फादर, अशें आसा फादर, म्हाका अशें भोगुल्लें फादर, म्हज्या जिवानांत अशें घडिल्लें फादर. उक्ती जाता तुमची वाट, उक्तें जाता तुमचे सगळी वाट आनी तुमची जिणी. आनी त्या वेळार तुवें कशें जाय त्या प्रमाणे तुजी जिणी मानून हाडूंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. म्हजे भावान आनी भयणीनो, पवित्र आत्मो आमचे वय देंवताना कितें जातालें तें सिसांक जालें बरें तेंच. पूण आमचें आतां देवला, आमचें बरें आसा, आमी ताका सिस्टमॅटिकली भितर दवरला सिस्टमॅटिकली भितर दवरूंक न्ही तो पवित्र आत्मो. तो जिवाळ जावन कार्यरुपी जावच्याक आयच्या आराधना वेळार आमी प्रत्येक तरान सिसांचें तें एक्सपिरियन्स कितें जालें तें ह्या आराधना वेळार बगूंक तुमकां हांव आपणे दितां. तर आतां आमच्या मुखार त्याच जेजूक आमी येवकार मागया, स्वागत करूया. आमचे संगीत तूं आसा, सुखा दुखांत तूं संगी आसा. जेसू देव तूं जिससा, आमकां देव तूं जिससा. आमचे संगीत तूं आसा, सुखा दुखांत तूं संगी आसा. जेसू देव तूं जिससा, आमकां देव तूं जिससा. बेंबिरांते आमकां दोस्ताना, दैराण आमकां तूं भरताय जेसू. बेंबिरांते आमकां दोस्ताना, दैराण आमकां तूं भरताय जेसू. दुस्मान आमकां वेडो घालताना, थंय आमकां सोड दिताय जेसू. दुस्मान आमकां वेडो घालताना, थंय आमकां सोड दिताय जेसू. आमचे संगीत तूं आसा, सुखा दुखांत तूं संगी आसा. जेसू देव तूं जिससा, आमकां देव तूं जिससा. बेसाराय आमकां दोस्ताना,
संतोष काळजान तूं भरताय जेसू कणबे साराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजान तूं भरताय जेसू दुखची उतरां काळजाक तोपतना बोगसून करपा तूं दिताय जेसू दुखची उतरां काळजाक तोपतना बोगसून करपा तूं दिताय जेसू आमची संगीत आसा सुखा दुःखान तूं संगी आसा जेसू दिवन तुजी ससाय आमकां दिवन तुजी ससाय आमचे संगीत तूं आसा सुखा दुःखान तूं संगी आसा जेसू दिवन तुजी ससाय आमकां दिवन तुजी ससाय जेसू दिवन तुजी ससाय आमकां दिवन तुजी ससाय हालेलुया 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 हाले 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 हालेलुया 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 सुमी आमचे संगत आमचे संगीत तूं आसाय सुख दुखान तूं आसाय खंती बेजारान तूं आसाय कष्ट नश्टान तूं आमच्या संगत आसाय जेजू तूं आमकां सण सोडिनाय जेजू सदांच आमच्या संगत आसचें जेजूक तकले बागोवन आतां आमी व्हडा मोगान नमस्कार करया आराधन करया ताका वंदया आराधना आनी वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पित आराधना वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पित अल्टार आमी उबे रावया मोगाच्यान जेजूचेर आमची नजर कंसोवया पेद्रून जेजूचेर नदर कंसयत आसतना गळगळ्या रडलो कित्याक ताणें ताका नेगार केल्लें आज आमच्या आत्मीक जिवनांत कसले ते गाय आसत जाल्यार ते गाय सगळे नितळ निर्मळ करच्याक आमी पाश्चात्ताप पावया जांबर आमी कुमसाज जाता पूण कुमसाज जाल्या उपरांत फातक करनासतना रावच्याक आमकां सडवण सुडका दिवचें जावन आसा पवित्र आत्म्या कडेन आमी मागतना ती सकत आमकां तो दिता ते प्रचोदन आमी फुड करूं आमकां आदार दिता ते वट्यो ताळ्यो आनी वंदोवण्यो आमचे जावन पयस करून त्या खातीर सांपावल म्हणटा गलातकारां बरयल्ल्या पत्रांत रक्त मासाच्या वंदोवण्यात पयस सरात पयल्या जुवांच्या पत्रांत आमकां सांगता 2 अध्याय 15, 16, 17 वर्ड जो कोण ह्या संवसाराचो आनी संवसारी वस्तूंचो मोग करता ताचे थंय देवाचो मोग ना आनी त्याच प्रमाणे पावल तेसलोनिकेरांक बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांत तो सांगता कळमीत नासतना मागणें करा आनी पहिल्या पेत्रूच्या पत्रांत आमकां आपुरबायतारान तो सांगता 5 अध्याय 7 वळी तुमचो कंत उस्को त्या जेजू थंय सडात ताका कळीत आसा कितें करीत जाय म्हणून त्या देखून तुमी जागी जाया जागृत रावा तुमच्या दुस्माना जंवसाराक
गरज घालता तुमकां गिळूंक तयार आसा ताका इडेन्स दिनाकात म्हणटा साम पेद्रो आनी साम पाऊल. कित्याक तांकां कळीत आसलें ह्या जवसराक हिडें दिलें जाल्यार तो जेजूच्या मोगात न्हू आमकां वेगळो करतालो. तर मोगेच्या भावन आनी भयणीनो ताका इडेन दिनांतल्या बरी रावच्या पवित्र आत्म्यान सगळ्यात चड आनी चड मापान आमी मागता आसतना देवाची स्तुती करया. स्तुती गायन जावन आसा त्या जवसाची वीद आवळीतावन आमी पयस सरून ताका खाण उडोवचें. ताका काण उडोवचें म्हळ्यार आमी हातान मुठीन धरूंक जायना. आमचें आत्मीक जिवन आमी वाडयचंय, आत्मीक ग्रेस्त आमी बगयचंय, आत्मीक उंचल्या माटाक आमी पावचंय. आनी त्या वेळार खंयच्याय प्रलोभनेक आमी वळख जायनातल्या बरी, आमी ताच्या नाटणेक पडनातल्या बरी देवत त्या आत्मीक सक्तीन आमकां सांबाळटालो. पवित्र आत्मा आमकां सोडवण दितालो आनी सुडका दितालो आनी त्या जेजूचो मोग जबातका विणें जिवंक आत्मीक बरेंपण आत्मीक नितळाय आमी सदांच भोगूंक आसले ते आत्मीक गाय काण पुसून उडोव. ह्या वेळा आमी आपुरबायतरान जेजूची स्तुती करया, देवाक आर्गां दिवया, उपकार बावडया, व्हडा मोगान ताका वंदुया. सगळे आमी ताळयो बिडया मोगाच्या. पालक लोकरक्षक जीवदायक येसू. भक्त पालक लोकरक्षक जीवदायक येसू. ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. 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 ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. 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 ದ್ವೇಷ ಕೋಪವ ತೊರೆದು ಎಲ್ಲ ಸೋದರರೆಂದು ನೆನೆದು ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ದ್ವೇಷ ಕೋಪವ ಮರೆತು ಎಲ್ಲ ಸೋದರರೆಂದು ಬಗೆದು ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು.
रक्षक जीवदायक येसु भक्तपालक लोकरक्षक जीवदायक येसु ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು 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 ಭಕ್ತಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ಭಕ್ತಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು 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 ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ 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 तुझ्या वडा ताळ्या वडा खालचा वडा सकते वडा तुझ्या पोळात सगळं तुझ्या सकते सगळं तुझ्या जीवात तुझे स्तुती कर एका निजा देवाची स्तुती कर जेजो म्हणता म्हणजे स्तुती कर एका निजा देवाची स्तुती कर एका सांग तुझे कष्ट वळवळे सगळे त्याच्या मुखात तुझे पिडा तुझे तेंदसावा तुझे किती काळजाचे अत्रे हे सगळे जेजो मुखात हालेलुया 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 आदार जा जेजो आदार जा आमका सुसेग दी जेजो आमका बरेपण दी जेजो जेजो आमका तू जाय जेजो आमच्या काळजात तो राव जेजो आमच्या काळजात पिडार कर जेजो आत्मिक बरेपण आमका दी जेजो पुसल्या मटाचे जीवित आमका जियोंग हवं कर जेजो जेजो हालेलुया जेजो हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jeffrey, Francis, Marina, Lavina, Sunita, यावेळा चिजून तुमकां दिसता चितलेंस हांवें तुका कितें करीत जाय 3 सुत्रां बार्तिमेयाक विचारलें हांवें तुका कितें करीत जाय आनी आज हांगासरला तुमकां हर एक लागीं जेजू विचारता हांवें तुका कितें करीत जाय सांग जेजू कळीत आसा न्ही हांवें कितें आज सांगत जाय म्हूण बसनाका जेजू सगळें कळीत आसा सगळें कळीत आसल्यार जेजू न्हू त्या सिसांगाडे महोत्सवाच्या वाट्यार वयच्या सिसांगाडे म्हणा लागलो कितें घडिल्लें सांगा आनी ते सांगा लागले सगळी खाणी आनी जेजू सगळें आयकलें ताचे उपरांत ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो त्या देखून जेजू म्हणटा हांवें तुका कितें करीत जाय तितलेंच तुजो आनी जेजूचो संबंध लक्षिलो जाताना जेजू तुज्या काळजांत जियोन आसतना ताचें आजारपण हर एका मेटांक जाता आसतना ताचे कडेन उलय ताचे कडेन सांग आनी तो सगळें सारकें करून दितालो ताणें मोन केलें जाल्यार मोगाचें न्हू आमची 4 वर्सां एका सेकंडा बरी ह्या संवसारची 1000 वर्सां एका मिनटा बरी त्या खातीर
ह्या वाका साध्य म्हणलें खंयचेंच ना. जेजू तें सगळें आमकां करून दितालो. त्या देखून जेच्या व्हरत्या मोगांत आमी जिवोवच्याक आमकां तो आपण दिता, आमकां तो आपयता. तेच पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवंक तुमकां आपयता. अयच्या दिसा त्या पवित्र आत्म्याचें सगत तुजें तें आसली जिवाळ जावं दी, कार्यारुपी जावं दी, व्हरत्या तरान उल्हासाची उर्बेवंत जावं दी आनी सुटसुटीत जावं दी. ह्या खातीर जेजूच्या व्हरत्या मोगांत जियोवंक आमी परत जेजू सांगता एक सभ्या. जेजू आमकां तूं जाय, जेजू म्हाका तूं जाय, जेजू तुजे व्हरते आदार म्हाका जाय, तुजो मोग म्हाका जाय, तुजो अस्त्र म्हाका जाय, तुजें बळ म्हाका जाय. जे कित्याक पवित्र आत्म्याक आनी एक नांव आसा देवाचें बळ. तुजें बळ म्हाका जाय, जेजू तें बळ म्हाका तूं दी, जेजू. ह्या बळांत सदांच हांवें म्हजें आत्मीक जिवन गायन आसतना नितळ निर्मळ दवरूंक सगळें बरी जावं. आत्मीक दुरेस्त काय म्हज्या तें उपजावच्याक जेजू तुजें बळ म्हाका जाय. पावण संकू 110 110. काळीस मुझे तुझ्या कणसांत एक जावं दी सोमिया. मुझे मोन तुझ्या मोनात एक जावं दी. मागात सांगा जेजूका. काळीस मुझे तुझ्या कणसांत एक जावं दी सोमिया. मुझे मोन तुझ्या मोनात एक जावं दे. मुझी मेटा तुझ्या मेटानी एक जावं दी. मोजी चिनी तुका अर्गा के जावं दी. मोजी मेटा तुझ्या मेटानी एक जावं दी. मोजी चिनी तुका अर्गा के जावं दी. काळीस मोचे तुझ्या कळसांत एक जावं दी सोमिया. वै जेजू मुझे मोन तुझ्या मोनात एक जावं दे. वै जेजू म्हज्या मोन तुज्या मनान थंयसर व्हरते मोन म्हाका दे. म्हणजे काळी तुज्या काळजा बरी जावं दी. तुज्या काळजांत आसलो तो उजो वापरपाचो उजो पेटलो म्हणजे काळीज त्या उज्याचे आखटें जावन पेटोवन दी. जिनींब आशा ही मोची सोम्या सावकाव तुझे बरी. जिनींब आशा ही मोची सोम्या सावकाव तुझे बरी. करजिनी हिरोपात सदां तुका मानोचे ग. करजिनी हिरोपात सदां तुका मानोचे ग. काळीस मोचे तुझ्या काळजांत एक जावं दी सोमिया. मोचे मोन तुझ्या मोनात एक जावं दे. काळीस मोचे तुझ्या काळजांत एक जावं दी सोमिया. मोचे मोन तुझ्या मोनात एक जावं दे. करी सकसावच्याकी बळादीक आनी आत्मीक देणी आमकां लाभच्याक आत्मीकपणान बलिश्ट जिणी जियोवच्याक उंचल्या मापान देवाक कळतेपणे आमी आर्गां दिवच्याक म्हजी जिणी जावं दी. चिंतनानी करण्यानी मोच्या दिवच्याक साक्त्या मोगा तुझ्या.
चिंतनांनी करण्यानी मोशा दिवच्या सत्या मोगाक तुझ्या बोळा दे करत मेचिणी लाले मागताव कालते पोळे बोळा दे करत मेचिणी लाले मागता कालते बोळे काळीस मोचे तुझ्या कळसात एक सावली सोमिया मोचे तुझ्या मोनात एक सावली काळीस मोचे तुझ्या कळसात एक सावली सोमिया मोचे तुझ्या मोनात ये सावली तुझ्या मोनात ये सावली हालेलुया 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 हाले 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 हालेलुया 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 हाले हाले जेसु 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 बला नाम करिया शांति ला बला 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 शिया ला बला 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 हालेलुया 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 सगळे आम्ही बसया मगाच्या बसया जेजूचे तुमची नदर कंसे त्या दिसा 50व्या दिसा कितें जाल्लें म्हळें आमी वर्त्या तरान आतां आयकव्या पेंतेकोस्ताचे परबेचो दीस आयलो आसता ते समेस एक सुवातेर सांगाता मेळो नासले तेन्ना एका सण कठीण जड वरें ऑयल बरें म्हळ्यार मळबार तावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसलेले त्या घरांत भरलो तवळ ताका दिसलो उज्या सारको जिबो तो विंगड विंगड जावन तांच्या मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावलो विंगड विंगड जावन ताच्या मदल्या हर एकल्याचेर वचून तो रावलो ते समेस पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाच्या सक्ते प्रमाणे परके भासांनी ते उलोवंक लागले संवसारांतले हर एक गांवचे भक्तिवंत सुदैव त्या वेळार जेरुसलेमांत आयिल्ले थंय आसले हो आवाज आयकून लोकांचो व्हड एक जमो एकठांय जालो आनी ताणें उलयलेले हर एकल्याक आपआपल्या भाशेन आयकताले देखून लोक सकड थटक जालो ते शर्मेले आनी विस्मीत जावन म्हणाले पळया हे उलयतात ते समेस्त गालिल्यागर न्हयवे तर आमचे मदल्या हर एकल्याक ते उलयतात ते आमचे आमचे माय भाशेन आयकता ते कशें आनी ह्या वेळार ते म्हणा लागले आमी हांगा आसा पार्थीयांतले मेदियांतले यालामांतले मेसोपोटामियांतले जुदेयांतले आनी कापादोशियांतले पोंतुसांतले आनी आसियांतले फ्रिजियांतले आनी पांपिलियांतले इजिप्तांतले आनी सिरेन भोंवतीच्या लिबियांतले आनी थोडे रोमांतून सैत आयलेले सुदेव आनी सुदेव धर्माक आयले वर्स मेळिल्ले क्रेताचे आनी अरबिस्तानांतले सैत तरी देवाच्या विचित्र कृत्या विशयांत ते सांगतात ते आमी आमचे आमचे माय भाशेन आयकता अशें ते समेस्त विचमीत जावन एकामेका ही गजल कितें जाव्यत म्हणटाले पूण हेर थोडे हे नागभर नवो वायन पियेल्यात आसतले म्हणून नकलां करतले मोगाच्या भाव भयणीनो पवित्र आत्मो तांचे थंय
देवान येयचे तर साहित्य तयारी केली ताणी मागतले मागण्यान मात ते सुकानातले त्या खातीर जेजूय तांकां सांगात दवरनासलो. दोग जाण एम्मावसाच्या वाटेर गेल्यांक पाटी आपण हाडून ते पाटी आयले हुरुपान भरले एकामेकांक मागोन ते मागताले आनी तांकां तयार करले जावन आसा पवित्र आत्म्याची सगत भरच्या खातीर. आनी ते पवित्र आत्मा येता आसतना मगाच्यान उज्याच्यो जिबो जावं एका एका वयर तो देवल्यो आज तुजे थंय आनी म्हजे थंय तो पवित्र आत्मा उजो जावंक जाय. त्या खातीर जेजू ताका आपयता उजो हाडूंक हांव आयला. आनी जावन स्नानीक जो म्हणा लागलो हांव तुमकां उदकांत स्थान दिता म्हूण म्हज्या उपरांत येवचो उज्यान आनी पवित्र आत्म्यान स्थान दितालो. तर आमचो एकलोसो स्थान जावन आसा उज्यान आनी पवित्र आत्म्यान. तर आमी त्याच उज्यान लासून वापरपायतारान उजो दिवो जावन पेटोवंक जाय. त्या खातीर वापरपायतारान जेजू आमकां जो असो वांजेली 8व्या अध्यायांत कितलें बरेंपण सांगता पळय. जेजू परत्यान तांच्या लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना पूण ताका जिवीत असो उजवाड आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. तर म्हज्या भावान आनी भयणीनो येस पेंतेकोस्ताच्या परबेक आमी आयती जाता आसतना जेजू लागीं मागात. तो आत्मा आमचे थंय आसा. उजो लासला बरी तो लासता गी तो उजो पेटयला बरी मेळ्या आसले सगळे बसपोन नवे साव आमचे थंय रुपीत केला गी ना. तर जेजू कडेन सांगया जेजू तसलो उजो तुवें आमचे थंय दिलाय पवित्र आत्मा उजो. आनी तो उजो आमचे थंय लासोन पेटोवन आगटें जावन भरसळी जावंक जाय आसलो जेजू. पूण आमची आत्मीक गायां देखून तो उजो आनी की मिणमिणटा मात ल्हान वाती बरें परसळो ना. वाटसर एकलो वेतालो खंय आनी ल्हान एक मिणमिणची वात काडून वेता आसतना वात म्हणा लागली खंय सायबा तूं खंय वेताय. आनी वात तो म्हणा लागलो खंय तुका आवाज व्हडलें काम करूंक आपण व्हरता. कसलें काम काम घालें म्हळ्यार आयच्या ह्या राती सागरांत अशें सगळ्या तारवांक तुवें उजवाड दाखोवंक जाय. वात आसली खंय आनी म्हणा लागली खंय काय उलयताय तूं तकली सारकी आहे देखो. इतलें ल्हान मिणमिणची वात काडून वेता आसतना आनी व्हड त्या सागरांत आसल्या तारवांक हांवें कसो उजवाड जावचें तें तुका नाका. तूं कितलें पेटोवंक जाता तितलें जळ कितलें भरसळी जावन जळोवंक जाता तितलें जळ उरलें हांव पळयता. जायत म्हणा लागली खंय वात तुवें सांगिल्ल्या बरें हांव करता म्हणा लागली खंय जळोवंक सुरू जाली खंय. वारें येतना पालवंक ना तिसीन हिसीन तिसीन हिसीन जावन जळ्ळी 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 बरी जळ्ळी. पूण मिणमिणची वात कितें करूंक शकतली. आनी हो काडून वेता केलो हे व्हडलें एक पिल्लार आसलें आमी दिपस्तंभा म्हणटा आनी ताचे वयर सोडोंक निसण आसली. हो सोडलो सोडोन वेताना परतून म्हणा लागली गे काल्याक त्रास घेताय सायबा म्हजे तावन कांय करूंक जायना. आमी जायते जाणां म्हणटा न्हय आमी काले आमी कांय न्हय. संत म्हणटाली जॉन ऑफ आर्क हांव जावन आसा धुळींतलें धूळ ल्हानांतलें ल्हान. पूण जेजू सांगता हांव आसा जाल्यार आय एम ए मायटी वॉरियर मायटी वॉरियर. हांव जावन बालिश्ट सोजर. आनी त्या देखून 10,000 आर्मीक तिणें चलवलें जावन आसा जॉन ऑफ आर्क ल्हान प्रायर आनी ताका आदार जावन आसा जेजू. आनी ही वात म्हणा लागली की नाका पाटी या. तो म्हणा लागलो तुका हांवें कितें सांगलां तितलें कर. परजळी जावन जळ कितलें सांगता तितलें जळ. जायत म्हण गेलो वयर दिपस्तंभाक लायट हावसाक गेलो. लायट हावस वचून पळयता काल व्हडल्या बाणाल्यांत तेल दवरलां. तेल दवरल्याक आनी इमिडिएटली ल्हान वातीन उजो पेटता पळय तें आकटें जावन कोलो एक उजवाड परजळीत. त्या काळक्या राती सागरांत वाट दिसनाचा गेणे तेणें वेच्या सगळ्या तारवांक कितलेशे पयस आसल्या तारवांक
एक ल्हान मिणमिणची वात उजवाड दिवंक शकली मोगाच्या न्हू. तर हांव आनी तूं पवित्र आत्मो आमचे थंय जियेता वय आनी तो पवित्र आत्मो आमचे थंय उज्याचें आकटें जावन जळ्ळें तरी खंडीत जावन कसले पावरफूल जातले आमी. पावरफूल जातले. जायतीं जाणां आमकां कळीत ना आमी पावरफूल म्हूण नानान त्या लोकांक नानान तरांनी खंय खंय ओडूंक वेता. हांव गेल्ल्या कडेन फादर ताणें तशें म्हळें फादर तासो एक पंगड केला फादर असो एक पंगडा गिंगडा वचनाकात. रावा त्या जेजू लागीं ते जावन आसा तुजी मिणमिणची वात तो करतलो वर्ते उज्याचें आकटें. त्या खातीर जायत्या जाणां आमकां बाळगूत ह्या दिसांनी गेल्ल्या ताणें काल मुडी पासून पाद्रा म्हणून कितले जाण ब्रादर्स येतात ब्रादर्स म्हणून जेजून सांगले ते येताले बल्पे म्हणल्यार करेक्ट जालां खले ब्रादर्स म्हणा लागलो तो. आनी एका ब्रादराक मोगेचे न्हू जायते फुटी आमकां कळीत आसा आमी वाट चुकोवन येता. कित्याक वाट चुकोवची? कातोलीक पवित्र सभा एवकरिस्ताची पवित्र सभा जावन आमी बदलावण जाय. एवकरिस्ताचे जेजू सांगता सदांच आसून तें पुरो मोगाचें न्हू. आमकां सही गज माता, आमकां सही गरजेची मिसां, आमकां सही गरजे रेतेऱ्यो, आमकां आसा नोवेना, आमकां आसा तें आराधन. तुज्या घरान मागणें कळमीत नासतना माग. त्या खातीर सांत पावल म्हणटा कळमीत नासतना मागा. थंय घडान वचचें हांगा घडान वचचें. कित्याक हांव हें सांगता गे म्हळ्यार मोगाचें न्हू. बरें कर आयका. एप्रिलाच्या 12 जावन 17 तारखे म्हणसर आमच्या पोट्टान कुटुंबोत्सव आसलो. त्या कुटुंबोत्सवांत जायते लोक येता. आमी पोट्टान कोणाक येनाका म्हणून हांव सगळ्यांनी येवेत. तें एक ताणी एक रचून घाला 38 वर्सां जावन तें चलोन आसा. आनी तांचो इल्लो तरणाटो ताची चिणी हांवें कोणाक सांगूंक जायना. हांव घेत रावलो. पूण तो थंय एक्टींग करता आसतना म्हाका अशें बगलें हो मनीस थंय आसलेल्या लोकांक आपूण देवत म्हूण दाखोवंक पळयता. पूण हांवें तेंच्या ऑर्गनायझरा कडेन सांगिल्लें आसा हो मनीस कित्याक ह्या नेण्ट्या चेडवां भुरग्यांक सांगता एणे तेणें भोंवता. तुमकां कित्याक ती अथॉरिटी ना? तुमी कित्याक ताका कांय सांगनात? कित्याक म्हळ्यार कुटुंब ऑर्गनायझर हांव न्हय. हांव फकत फॅसिलिटेटर मात्र. म्हजी आराधना मिसां आनी कितें शिकोवणी आसल्या. हांवें त्या ऑर्गनायझरा कडेन सांगलें अशें. ते म्हणूंक लागले कित्याक म्हण कळीत ना फादर काल जाता म्हण कळीत ना म्हाका. आनी इल्लें तेंपान तो सगळे आपली तकली पुरो तासून अट्रॅक्शन करच्या खातीर आयलो. ते आसल्यांक पुरो ज्युनियर आतां थंय आसचे आमच्या पट्टान ते पयलीं जे कोणी ना ब्रदर दिनेश सरले उपरांत थंय आसले सगळे ज्युनियर. आनी हो मनीस जायते वेदोळी करून सुद्दां जाल्यार परत सांगलें पळया ताका तो कंडीस जावं म्हज्या लागीं येना. कित्याक म्हळ्यार ताका कळीत आसा पाद्राबाक सगळे ताचे कळीता म्हण. पूण हांव एक ह्या जाग जावन हांवें कोणाकय सांगूंक जायना. जागृत हांवें हांवें जायती दिल्ली त्या मनशा विशयान. मुगेचे न्हू आसलो. आनी ताच्या पयलें कितें जालें कोण आयला कोणें ताका हाडला कोणा सांगात आयला आमकां कांय कळीत ना. पूण हांवें एकच सवाल विचारलें ह्या भुरग्यांक हांचे आवय बापूय कोणी हें नासतना ह्या नेण्ट्या भुरग्यांक हांगा धाडलां गी 16-17 वर्साच्या भुरग्यांक हांगा धाडलां गी म्हूण एक क्वेश्चन विचारलें. परत विचारतना कोण ऑर्गनायझर आसा ते तांणी तांचे इतल्याक तें दवरलें. आनी सगळ्यांच्या दोळ्यांक तो बरीच अपूट देवत मनीस आसलो मोगाचें. पूण देवतपण कांय नातिल्लें ताचें थंय कांय नातिल्लें. आनी अशें आसा गेलो तो कितें जालें म्हण आमकां कळीत ना. फाटीं गेलो 15 दिसां भितर थंय न्हू कॉल आयलो हो मनीस आमचो क्रिस्तांवान ताचो बापूय ताची आवय दोगांय आयलीं. एक यासाक आसा यासाका कडेन विचारया म्हूण तो वचोना. थंय आसले धर्म भयणी कडेन तांचे कडेन हांचे कडेन विचार दिल्लें कंप्लेंट केलां ताणें कितें लालान कंप्लेंट केलां. आनी ती म्हणा लागली तो इतलो बरो मनीस तो वचता तें करता हें करता सगळें करता. हें तुमच्या जागवणेक सांगता हांव. अशें करता. आनी ताचो ग्रूप आसा कोलो प्रेयर ग्रूप वस मागण्यान नाका गेलो प्रेयर ग्रूप. आनी अशें आसता मोगाचें न्हू. आयले कॉल ताच्या बापायचे फादर कितें जालां म्हूण सांगचें फादर. काल जालां फादर म्हजें चेडूं ताचें चेडूं धांवलां फादर 25 पावंडां भांगार काडून गेलां. आनी मोगाचें न्हू हो देवाचो मनीस
आणि अशें प्लॅन केल्यान की हाच्या पयलीं ताची एक केस आसली आमी इमिडिएटली सांगलें तुका कोणी सांगो नाय बा ताची एक केस आसली 16-17 वर्साच्या चेडवाटक म्हणून तुका सांगो नाय ती म्हाका ताच्या मुखांत येवना म्हाका दुसऱ्यांच्या मुखांत पोलीस स्टेशन मुखांत राविल्ली असली सांगो नाय तुका ना म्हाका कांय गुर्तू ना तूं खंय गेल्लो त्या डिवायन रिट्रीट सेंटरांत 7 दीस हांव थंय आसलो त्या वेळार तुका एक शब्द म्हज्या आडी उलोवंक जावना हांवें पळयलें तुमकां तुमच्या लागीं येवना आतां घालाक लागीं येताय धांवला म्हणणें तूं जित्त दूख म्हाकाय आसा कित्याक म्हळ्यार रेतीर मंदिरांत भारी एक आपट्ट पवित्र भाग्यवंत म्हूण दाखोवन असले अन्नडी कामां करचे आसात म्हाकाच्यान कितें केलां ताणें एक ताचें आधार कार्ड ताणें प्रोड्यूस करूं ना गाडी काडूंक जाय ताका मुस्लिमाचें आधार कार्ड रूम काडूंक एक मुस्लिमाचें आधार कार्ड ताच्या आवय बापायन ताका भायर घालां आनी अशें आसता मोगाचें न्हू ह्या मनशाचे एक पात्तो दवरूंकूय ह्या पोलिसांक येत दोळी जावना हर एका दिसा म्हाका फोन करतात हांवें म्हळें 25 पावंडां मेळिल्लो मनीस डिवायनाक येताय येत दोळ इश्ट्रेंत येवना आनीक येवचो ना थंय पाप कश्टांनी आसले येतात दुखांनी आसले येतात दुबळे कोणा सकट आडकळे आसा बांदप आसा तसले येतात कश्ट जाले न्हू आनी वजन वयतले म्हळें ना ताणें हें या म्हज्या सरसी आनी हो मनीस मोगाचें न्हू लगभग आतां 7 दीस जाले आनीक पात्तो ना आमी जायते बडी प्रेयर ग्रूप आनी तो ग्रूप कालाक आमकां ना गे तो कोलो पयले प्रेयर ग्रूप नासतना म्हजे आवय बापूय इतले देवास्पणां नातेले गे आज तुमकां रावंक जायना गे इस्रायला गेला इस्रायलाचे रडचे तुमी रेतेरीन सांगा फादर कोणा सांगचे म्हण जालां एक दीस कोणा सांगचे तुका बाळपूत तुवें थंय गळिल्ले पयशे प्रेयर ग्रुपाच्यांक ती देवत म्हण ताच्या भुरग्यांच्या एज्युकेशनाक दिल्याय आनी म्हाका सांगताय रडटा देवन दिवायना देवन रडली एकली तालाक दिल्यात फादर पळया फादर सगळे हात कुसल्यात पाय कुसल्यात हांवें घालें घरी जाय कापूचेना कडेन जागो आसल्यार तूं इकून दितो आसलो म्हळ्यार हांवें ना तांचे कडेन तेत भीक मागतात गे मगेचे पावन जायते वेळे आमी आमच्या भुरग्यांक जावन दी आमकां जावन दी थकीत ना मेळिल्ले प्रेयर ग्रूप मेळ्ळे तुका जेजू लागीं वचोन मागोवंक जायना तुका ना एक गडीभर वचोन थंय दिंबी घाल त्या जेजू कडेन मागोवंक जायना तो ब्रदर वो ब्रदर काल थंय गेलो आनी थंय थोडेशे जाण ब्रदर आनी आमी ब्रदर कोणाक म्हणटात कोण तो ह्या जाग जायनासतना ब्रदरहूड म्हणून धार्मीक जिणेन येता पळय ताका मात ब्रदर म्हणटात मेळिल्ले ब्रदर म्हणा म्हाका दिसता फादर आल्बाना राजविशय रेवडी ताकीद दिल्या आनी मेळिल्ले ब्रदर आनी ब्रदर न्ही तो देवत म्हूण हांवें चिंतलें तूं चिंतलें जाल्यार तुका दोळ्यान घातलें एक घडी भर येवन म्हज्या आडी इसारूंक जातलें हांवें थोड्यान इसारतें म्हळ्यार बारी वचोन तांचे कडेन फोन कर न्ही तांणी फोन स्विच ऑफ केला म्हजे कॉल ती काडिनात आतां म्हाका घाल्या दोस्ताय घडये पुलिसां कडेन सांगून हांव घालें फ्री आसा म्हूण तुवें चिंतलाय खुमो करूंक हांव तयार आसा पूण अन्नाडीपणाक हांव तयार ना त्या मनशाक हांवच सत्तालो मोगाचें न्हू ताची गाडी आयिल्ली थंय बोलेरो आनी बोलेरो गाडी कोणाची म्हूण हांवच सोदून आसलो कित्याक कोणें म्हाका सांगलें ही ताचो बापूय येयला हांगा म्हूण मुगे जेन्ना जायते फुडें आमकां कळीत ना आमी प्रेयर ग्रूप आनी प्रेयर तें तुमकां आमकां कॅथोलिकांक थोडे फावटी आमकां अजिर्ण जाता केल्लें त्या देखून हांवें सांगता कित्याक जेजू सांगता आमी आसतना खंयच सुवेची गरज ना खंयचोय ग्रूप तुका गरज ना माग तुज्या काळजांत दवर तें जावन आसा तुजें वचलें आत्मीक ग्रेस्त गाय आत्मीक सुखीदाड असल्याक व्हरून पायता आत्मीक ग्रेस्त गाय उंचल्या मटाक तुकाच जेजूक आराधन करून तुज्या काळजांत दवर न्हू तुका जाता मोगाच्या भावान आनी बेडेनो जायते फुडें आमी चिंता व्हड रेतीर मंदिरांत ते वचून चिके पवित्र ना म्हण सांगना मस्त जाणां पवित्र आसा एक दोग आसल्यार पावतात मोगाच्या न्हू सोसायटींत आज त्या भुरग्याची गत कितें त्या फॅमिलीची गत कितें आज वत धाडटात मेळ्ळ्या कडेन पुलिसांक हाडून वेतात कितें फायदो मोगाच्या भावान जायते फावटी आमकां कळीत जायना आमी चिंता आमी बारी बुतवून ह्या जागांनी सांगून तांणी कालें सांगचें आमी सांगता जाल्यार तुमकां आमचे एक्सपिरियन्स सांगता शिवाय थियरी नॉलेजीन आमी सांगना हांव म्हणटा तुमकां थियरी नॉलेजीन केदाळे सांगना प्रॅक्टिकल नॉलेजीन सांगता तें देखून इल्लें जागृत रावा जागी जाया
जेजूकडे मागा. तुमच्या घरांनी मागण्या सोडया. तुमच्या घरांनी दिंबेर पडून मागा. साष्टांग नावांकर मागा. तो ग्रुपी वो ग्रुपी ताका गे याका गे. हांव थोडेपणे झूमान प्रीच करता. त्या वेळार पोरेकल्या क्वेश्चन केले. हांव मात्र क्लास सांगी तुमी आसा जीव ते झूमान प्रीच करतना. म्हाका काय मोत्यान राती प्रीच करीचे म्हणून काय तुमकां जाय तर मात्र तुमी हें करा. थोड्यांनी लेफ्ट जावचे, थोड्यांनी इन जावचे. मोद्या मद्याकार कशें तुमी जातात म्हण विचारला. वेचे बांदण बिणून जायते बरें बरें आमी आपणायचे तर आत्मीक सगळ्यात आमचे थंय वाडच येतर पवित्र आत्म्यान सगळ्यात आमचे थंय वाडच. आनी पवित्र आत्मा येताना तो तुमकां सगळें शिकयतालो. संपूर्ण सताक व्हरून पायतालो. दुसरें पवित्र आत्म्याचें नांव समग्र सत. जेजून आमकां दिल्लें तें सत आज आमी आमच्या जिवनांत जियेले तर त्या प्रमाणे आमी जियेतालो. त्या खातीर जागी जाया, जागृत रावा. तुमचे जीवन सुमेतें आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन एक करा. तर आतां आमी सगळीं उबी रावया. मोगाच्यान एक घडीभर उबी रावन आमचें सर्व जीवन कितेंय उणेपण आसा जावं करून आमी नाका नाका जाल्ल्या स्टेप्साक गेल्या, तेणें गेल्या, हेणें गेल्या, हेणें गेल्या, मागण्याक वचनाकात म्हूण हांव सांगना. नाका जालो ग्रूप रचून त्या मोबायलांनी तस जाल्यार मागण्या वचनाकात. वचनाका तुमकां डायरेक्ट सांगता. कोण तो विचारता मागीर म्हाका सांग, म्हजें रेफरन्स दिया ताका. कित्याक की म्हळ्यार आमी केन्नाच तसल्याक सपोर्ट करिना. आनी तसली केल्ली फकत तातूंत उरतात शिवाय तांची वाडावळ जायना. फकत मोबायल हांगा बोनचे मोबायल तुका मागोवंक कळीत. तुका प्रेजेंट वर्शीप कळीत ना. तुका एक 4 शब्द बरें कर, एक अर्ध घंटो प्रेजेंट वर्शीप कर पळय. तो मोबायल पळोवचो आनी पळोवचे. जायते फुडें आमी अन्नडी बदी करता मोगाच्या भावान आनी बेडेनो. आनी आमी चिंता आमकां कोणी विचारचो ना. कितें केल्यार जाता. चड उल्यार हांव धर्म सोडना. तुवें धर्म सोडलें जेजू क्रिस्त कांय मराना. मेला तो एक फुटी जिवान जाला. सांपेद्रून म्हणलें उतरां ती तुवें जीवशी मारलो जेजू तो जिवान जाला आनी केदींच तो मरोचो ना. आनी तसलो जेजू आमच्या मद्याक आसतना त्या जेजूक तुजें जिवान समर्पीत कर. मग तुजें कुटुंब समर्पीत कर. केदळा धाड घालता म्हूण आमकां कळयत ना. आमी जागी जावंक जाय, जागृत रावंक जाय. त्या प्रचोदनांत त्या वाड्यांत त्या जेवणसारांत आमी सुडका जावन सुडकेची भुरगीं, सोडवणीची भुरगीं आमी जावंक जाय. त्या खातीर तुजें वर्तें समर्पण जेजू मुखार कर. स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे आपय पवित्र आत्म्याक, आपय तुज्या काळजान तुजे सक्तेन आमकां भर. राव तूं आमचे सोवे. स्वागत पवित्र आत्म्या ये तुका आमचे जिवाळ आमकां कर, उर्बेस्त कर. तुजे सक्तेन आमकां भर. राव तूं आमचे सोवे. तूं जिवीत दिवचे संस्थावळची सर भुसोंडार आनी बुदेदार सगळें तूं जालो. तूं जिवीत दिवचे संस्थाक वळची भुसोंडार आनी सगळें तूं जालो. आपयात पवित्र आत्म्या जिवाळ जा. पवित्र आत्म्या क्रियाळ जा. पवित्र आत्म्या म्हजें आत्मीक जीवन नितळ जावं दे. समग्र सत समजून जेजूच्या वरच्या मोगान बरोवंक जेजू live inside of me. Welcome Holy Spirit. Welcome Holy Spirit. Let all of us दोन्ही हात वयर करून, दोन्ही हात वयर करा. We are in your वडा ताळ्या वडा बघा. येस तुका समजले त्या भशेन fill us with your power. Live inside of me. तूं जिवीत दिवचें संस्था
सुंदर आणि बुदेरा सगळे कुशल आले आले लोया 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 हालेलुया आले आले लोया आले आले लोया आले आले लोया आले लोया आले लोया आले लोया आले सगळे सदे सदे हर एकला एक 5 मिनिटं सदी करा वडा ताळ्या वडा बघा कितले सदी करक जाता जिबेच्या देण्या असले जिबेच्या देण्याने उलयात बघाच्या उलया त्या सिसांनी उलयले अनंत बसांनी ते उलयले आणि ते समज ताच्या माय बसांनी ताका कळीक जाले त्या वेळा जेसो जेसो दी आमकां ती सगत जेसो आमी त्याच बसांनी उलय हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 कार्लोस जॅक्सन डेन्झिल मरियम प्रीता तेरेसा डॅनियल मॅक्सिम वेळा जेजून ओडते तरान आमकां आपोवचें आनी म्हणचें जावन आसा तुजें जिवीत म्हाका समर्पीत कर ह्या पडे सगळ्यांक म्हाका न्हू तांकां मात नाही सगळ्यांक आमकां हे जिवीत संपोवन समर्पीत कर तुका जाय जाली वाट हांव दाखयतालो कोणें कितें केल्यार कांयच विबाड तुजो हांव करूंक सोडचो ना म्हणटा आमचो जेजू त्या जेजूची सगत मोगाचें न्हू त्या पवित्र आत्म्यादोरी यथेश्ट मापान आमकां ताणें दिल्ली जावन आसा आनी ती सगत आमचें थंय वाडच्या की ह्या वेळा अपुरबायतारान जी कोण अनंत पिडेन वळवळटात अनंत समस्येने आसात मोगाचें न्हू तुमकां तसले पिडा आनी समस्या पयस जावंक जाय मुखार येवंक जाय तुमी मुखार येवन हांगा दिमी घालूंक जाता कोणा सक्कडी तसले बानपास आसात कितेंय जावन खंयचेय बानपास त्या देखून हांव खंयचेय सुटोवन सांगना तुमकां तुमचे बानपास कळीत आसात कोणा मुखार येवंक आसा जेजू मुखार येवन दिमी घाला तुमकां दाखोवंक आसा कांयच प्रॉब्लेम ना कोणेंय चिंचे नाका म्हाका चड बानपास आसा म्हाका उणें बानपास थोड्या तांचे बानपासच कळीत ना कित्याक की म्हळ्यार तांच्या जिवनात कितें जाता म्हणून तांकां कळीत पवित्र आत्मा तुज्या जिवनात येता आसा वयर येवंक आसा वयर येयात म्हाका सगळे कितले जाणां येवंक आसात येयात तुमच्या सम्या मुखार हात जोडून रावात सांगात उलयात उलयात तो पवित्र आत्मा तुमचे थंय येयलो कार्यरूपी जावच्या पवित्र आत्म्याचे वर्त उजो तुमचे थंय पेटच्या मजतदार जावन तो आयला मजतदार तुमचे सांगता देवाचे बळ जावन तो येतालो दर कसली पिडा तुमचे थंय आसा ताका दाखया पिडेसतालो आनी कोण सकडी गरजेवान जालो कोण कश्ट दिले न्हू ये या म्हजे सरसे ये या म्हजे सरसे म्हण ताणें सांगला आनी तेच येयात आनी येवन त्या सम्या मुखार तुमचे वर्ती कोण तुमचे मानसिक जीवन तुमचे शारीरिक जीवन तुमचे आंतरिक जीवन तुमचे भावनात्मक इमोशनल लाईफ सगळे ताका दाखयात 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 मोगाचें मागात कितें जाय तें इसारा कितें जाय तें इसारा आनी ह्या वेळार जेजू म्हणटा हांव आसा तुजे लागीं तुका काम जाय इसार तुका कामां थंय संतोष ना इसार कसले बानपास आसा सांग तुज्या मानसीक जिवनात कितेंय पिडा आसा ती तकलेची कितें आसा संबंध जाली ती जेजू मुखार समर्पीत कर ताका सांग तशेंच तुज्या त्या सगळ्या कुडीदार
गळ्यात पेंगटा म्हणसर त्या पोटाची जावं दी किडनीची जावं दी लिव्हराची जावं दी कॅन्सराची जावं दी लिव्हर सिरोसिस जावं दी ट्युमराची जावं खंयची पिडा आसा ती जेजूक सांग आणि पेंगटा जावन सगळे पायाच्या तळव्या पर्यंत कसली पिडा आसा ती सगळी जेजूक सांग. ह्या वेळा जेजू म्हणटा हांवें ती पिडा पळयल्या हांवें ती पळयल्या त्या सिसांक ते मावस सिसां तो म्हणालो कितें घडलें ते सगळें सांगा लागले ते सगळें सांगा लागले. जेजू आयकता तुका ह्याच पूर्ण शेतां जावन आज पाटी वेताना जावचो तो उल्हास जावचो तो संतोष पवित्र आत्म्याचे वर्ते जिवाळपण पवित्र आत्म्याचे कार्य रुपीपण तुजे थंय जाताना तूं क्रियाळ जातालोय मात्र न्ही सुडसुड्यान तुवें आसल्यार देवाचो पवित्र आत्मा म्हज्या वयर आसा आनी ताणे म्हाका अभिषेक केला. देवाचो पवित्र आत्मा देवाचो आत्मा म्हजे वयर आसा आणि ताणे म्हाका अभिषेक केला. देवाचो आत्मा म्हजे वयर आसा आणि ताणे म्हाका अभिषेक केला. आमकां गावंक जाता जाल्यार गावचे देवाचो आत्मा म्हजे वयर आसा आणि ताणे म्हाका अभिषेक केला. परत बडे देवाचो आत्मा म्हजे वयर आसा आणि ताणे म्हाका अभिषेक केला. देवाचो उजो म्हजे वयर आसा आणि ताणे म्हाका अभिषेक केला. देवाचो उजो म्हजे वयर आसा आणि ताणे म्हाका अभिषेक केला. देवाचें बळ म्हजे वयर आसा आणि ताणे म्हाका अभिषेक केला. देवाचें बळ म्हजे वयर आसा आणि ताणे म्हाका अभिषेक केला. देवाची जर तसो पवित्र आत्मा जेजू म्हणटा चवथा अध्याय 14 वळेर ती एक जर जावन तुजे थंय वळटली तर तीच जर देवाची जर म्हजे वयर आसा आणि ताणे म्हाका अभिषेक केला. तो पवित्र आत्मा एक मजतदार हांव तुमकां दितालो. म्हजे उपदेश तुमी पाळशात जाल्यार म्हजे मोग तुमी करशात जाल्यार हांव तुमकां मजतदार दितालो. तो मजतदार सगळें तुमकां शिकयतालो. मजतदार म्हजे थंय आसा आणि ताणे म्हाका अभिषेक केला. मजतदार म्हजे वयर आसा आणि ताणे म्हाका अभिषेक केला. तो म्हणा लागलो जेजू तो पवित्र आत्म्या येताना संपूर्ण सत तुका उगडापे करतालो. तर पवित्र आत्म्याक आनी एक नांव दिल्लें जावन आसा संपूर्ण सत म्हजे वयर आसा आणि ताणे म्हाका अभिषेक केला. संपूर्ण सत म्हजे वयर आसा आणि ताणे म्हाका अभिषेक केला. देवाचो आत्मा म्हजे वयर आसा आणि ताणे म्हाका अभिषेक केला. आतां मगाच्या बांदणे बिणिनो सगळे तुज्या जिवनान कितें तुका सांगोंक जाय सोम्याक सांग. कितें तुका सांगोंक जाय ते सगळे सोम्या मुखार उस्तार. भियेनाका आणि आतां त्याच वर्त्या सक्तेन बरच्याक गायन आमी करता आसतना व्हडा भक्तीन जेजू सांगात एक जाया. म्हजे आत्मीक जिवन जेजू वाडावळ जावं दी उंचल्या मट्टाचे जावं दी. म्हजे आत्मीक गाय खांड उडय जेजू. म्हाका वर्त्या नव्यान रुपीत कर जेजू. तुज्या त्या सक्रोमेताच्या वर्त्या कुडींत हांवें एक जावच्याक जेजू म्हजे सगळें घराणें साल्वासांवाक हाड जेजू. जेजू म्हणा लागलो जाक्केवा तूं आनी तुज्या घराणें साल्वासांवाक आयलें आनी तुज्या घराण्याक ती सुटका लाभली म्हणा लागलो. आज तूं हांगा मागतना तुज्या वर्त्या जिवनांत तुवें मागता आसा तुज्या घराण्याक तुज्या भुरग्यांक तुज्या सगळ्या कुटुंबाक जाय जाल्ली सुटका तस देव दितालो. आणि त्याच वर्त्यापणांत आतां आमी गिताद्वारे आपुरबायतारान आमचे सर्वस्व जेजू म्हाका सांगया
कोणा सकट कितें तुजे आटे बिटे आसात काळजान दवरून बसनाका कित्याक ते उपरांत आंतरीक गाय जातले त्या देखून जेजू कडेन सांग जेजू तुजे कडेन हांव दवरतां सगळें हांव दवरतां म्हजें जिवनूच तुका दितां सुसेग कितें ना कितें म्हाका बेजाराय आसा कितें म्हाका वळवळे आसा म्हजें जिवन कित्याक सुटसुडायचें ना म्हजें जिवन कितें अशें बांदपासाचें जालां जेजू 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 पळय जेजू म्हाका ते सुटका यास पूण शेतां जावन आज ह्या रेतेरी जावं वेताना जेजू म्हाका ती सुटका लाभय जेजू लाभय माझा तरा कडेन माग पवित्र आत्म्या म्हज्या काळजान रीग पवित्र आत्म्या म्हज्या जिवांत रीग म्हजें तें आसलें तें उणेपण म्हजें तें आसलें असक्तपण निरासपण सगळें काडून उडय नव्यान म्हाका रुपीत करे धाड तुझ्या आत्म्या सगळे मागया धाड तुझ्या आत्म्या कोणाक हात वयर करून दोतोला करा कोणी हात वयर करून धाड तुझ्या आत्म्याक सगळ्यान दयेन धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या आमचे देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो मोचे जेजू देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो आमचे आत्म्या ये तुझ्या मंदिरांत आत्म्या ये तुझ्या जिवितांत आत्म्या ये हांव आशेतां आत्म्या ये हांव राखोन आसा ये पवित्र अभिषेक ये पवित्र अभिषेक ये पवित्र अभिषेक मोचे येसुवे ये पवित्र माडिरी ये अभिषेक माडिरी अभिषेक माडा बनेरे हालेलुया हालेलुया सगळे हात वयर करात सगळे एका काळजा एका मनाची सगळी परसा एका काळजाची एका मनाची जावच्या जेजू हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे बापा धाड तुझ्या आत्म्याक धाड तुझ्या आत्म्याक धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे धाड तुझ्या आत्म्याक धाड तुझ्या आत्म्याक धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे बापा धाड तुझ्या आत्म्याक धाड तुझ्या आत्म्याक धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो आमचे देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो आमचे देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो आमचे Jesus, देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो देवोय तुजो आत्मो आमचे ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या आमचे
예포비듯며 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 엄체 예포비듯며 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 엄체는 예포비듯며 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 엄체 할렐루야 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 Praise you, Jesus, worship you. Adore you, Jesus, worship you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. तुम्ही शेवटचे आशीर्वाद घेऊनच्या आता आम्ही संपवून तर इथे जाऊया तो जेसू आमच्या संगत असा आमकां दिता ते बरे आशीर्वाद आता आम्ही घेऊया 이겨보라 사크라멘타 스탕나만 거루야 우빌라 뼈루파보트라 Novioriti adharya Salvan vecha askat vishya Bavartache boltivya Sase bapa Tase bota Vallasani stutisa Podvi maima sasna sasta Ekasarya asita Samasami navarta Amen ये देवाचे सग्राम्यात काल तुझ्या कष्टमानाचो उगडाच आमकां सडलाय चड आनी चड करून ह्या भुरग्यांचेर तुजे दाळच्या मोळचे दिश्ट घाल तांचे घर आनी तांच्या वर्त्या वैयक्तीक जिवनान जायत्या आत्मे वाडावळ जावच्या खरें आत्मीकपण सदांच जियोवन तांकां पावक जो जियेता आनी राजवाड चलयताय ससनाच्या ससना 아멘 उपकारांक अर्घ जावन मिसां भेटयतात मेलरॉय डिसोजा फजीर मार्गरेट पिरेरा कलमाडी शरल जेसिका डिसोजा संतेकट्टे प्रवीण डिसोजा आनी कुटाम कंडलूर मेबुल डिमेलो कटपाडी राजेश वायलेट डिसोजा पानीर मॉर्विन डी अल्मेडा उद्यावर श्रेया आंतोनी हरिहर लिल्ली डिमेलो आनी कुटाम मुंबई एरिक सॅम डिसोजा कोळलगिरी प्रज्वल मस्करनेस नित्याधर पृथ्वी पिरेरा शंकरपुरा तेरेजा ओलिवेरा ब्रह्मावर फ्लोरा क्रास्ता बेळा मोंती रेबेलो फरंगीपेटे जुलियाना डिसोजा पेरंपल्ली रोनाल्ड फ्लोरिन डिसोजा बजाल रिन्सन रिया डिसोजा बजाल राकेश आळवा उडुपी वलेरियन डिसोजा आनी कुटाम पेत्री सुनीता रोनी डिसोजा आदर्श नगर लॉयड आनी जेनिफर आंबेंबळा गिलबर्ट संत मायर मुंबई जॉन नजरेत आनी कुटा मुंबई मेलरॉय डिसोजा फजीर लीला डिलिमा बरकूर सुनीता ओलिवेरा त्रासी मारिया रोड्रिगस त्रासी प्रीत जॉयस मतायस शिरवा तांचो आज वेडिंग एनिवर्सरी फ्रेडरिक वेरोनिका मोनीस पांबूर विल्फ्रेड सल्दाना मूडबेल्ले तशेंच ते समा अशीं आसात राहुल डिसोजा सस्तान बऱ्या भलायके पासत फ्रांसीस नजरेत आनी कुटाम बैंदूर प्रत्येक त्या समा खातीर पावल बर्तेलोमिया मुंबई प्रत्येक त्या समा खातीर
येवजिन रेबेल्लो मंगळूर. फ्रांसीस रोनाल्ड डिसोजा आनी कुटाम पेरंपल्ली. विजेश डिसोजा आनी कुटाम इस्रायल बरी भलायकी मेळच्या खोशीत. तशेंच जॉयस सिक्वेरा मुंबय. तशेंच देवादीन जाल्ल्या खातीर मिसां दिलांत. देवादीन बेनेदिक्ता आंद्रादे मीस दिलां बेनेदिक्ता आंद्रादे आनी कुटाम कलमाडी. देवादीन विक्टर आनी जसिंता डिसोजा मीस दिलां रॉबिन मरिया डिसोजा फेरार. देवादीन तेरेजा डिसोजा मीस दिलां आशा मोंतेरो आनी कुटाम कलमाडी. देवादीन जोसेफ डिसोजा मीस दिलां वलेरियन डिसोजा ब्रह्मावर. देवादीन फेर्नांडीस आनी सेरोमो कुटुंबाचे संदे मीस दिलां बेविल्ला फेर्नांडीस तोट्टम. देवादीन किरण मीस दिलां फ्लाविया नजरेत सिर्वा. देवादीन फिलोमिना लोबेव ताच्या खातीर मीस दिलां लिल्ली डिसिल्वा बेळतंगडी. देवादीन दामियन आनी अल्बिना फेर्नांडीस मीस दिलां प्रीती आनी जसिंता शंकरपुरा. संतोषं लसं गीतांगयाना तुझे सशी पावल्या. अर्गां बेटों कायल्या बली बेटों जमल्या. मुख्य पावणे देवघर का दिव्या देव सुपकार बावडूया मिसच्या बलिदान भो अपरपैताना माया मोगाने कुटुंब जावन आतां आमी संभ्रम्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सगळ्यांच्या क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्तदय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजून म्हणली ती उतरां म्हणजे बापाचो तुमी मोग करशात जाल्यार तो तुमच्या संगता सदांच आसतलो आनी हांवें तुमच्या संगता आसतलो कित्याक हांवें म्हज्या बापाचो मोग केला आनी बाप आनी हांव एक. आनी तशें आमी सर्वां बापा आनी पुत आनी पवित्र आत्म्या सांगता तीन दीस सांगता एक ते आमी समजून घेवंक जाय. तर ती सगत आमचे थंय एकल्याची न्हय देगा जाणांची एका देवाची ती सगत आमी घेवच्याक समय लागी आमी मागया. प्रत्येक तरान पवित्र आत्म्याची सगत यथेश्ट मापान कार्यारूपी जावं दी कार्याळ जावं दी आनी आमी सुरसुराची भुरगीं जावच्याक आमचे थंय असलें उणेपण वळखून घेवन सांगता आमी म्हणया हांव पत्की सर्वदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरोवन सांगता मनान चिंतोन तोंडांत सरोवन वायट आदारून आनी बरें सणून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बगेन सदांच हांव कार मरये सगळ्या देवता आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वता लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता. सर्पदेदा देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसोन आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर. प्रार्थया सर्पदळी मगळा बापा व त्या जिवितान बगिता जावच्या तुवें आमकां पुनशता काडलाय. हयच्या त्या दिसा तुज्या जिवितान बगिदार करूं आनी सदांच खऱ्या उजवडां ज्यो आमकां पावक कर हे आमी मागता आमच्या समेत पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सह पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी राजवट चलयता सस्ताच्या सस्ता. आमेन. धर्मदूतांची कृत्य पुस्तकांतले वसाप. अंतियोकान थोडो काळ रावल्या उपरांत तो परत्यान भायर सरलो आनी गालाता आनी फ्रिजिया प्रांतांतल्या एका फाटल्या अनेक जाग्याची भेट कर भावार्थ्यांक तीर करीत गेलो. अशें आसता अलेक्सँद्रियांत जल्मल्लो आपोलो नांवाचो एक जुदेव
एफेजाक आयलो. तो उलोवण्यांत सुरसुडीत आनी पवित्र पुस्तकाचे समजणेंत प्रवीण. सोम्याचे नवे वाटे विशयेन ताणें शिक्षण जोडुल्लें आनी व्हड आत्मीक उर्बेन तो भरलेलो. जेजूक संबंद जाल्ल्यो सांगती तो सुखिविणे उलयतलो आनी शिकयतालो. तरी पूण जुवांच्या स्नाना विशयान मात्र तो जाणासलो. हाणेंय सिनगोगांत धैर्यान उलोवंक सुरू केलें. ताचें आयकून प्रिसिल्लान आनी आक्विलान ताका आपल्या घरा आपोवन व्हेलो आनी देवाच्या नवे वाटे विशयान सडीत समजोणी ताका दिली. उपरांत आपोल्लोन आकाइयाक वेची अपेक्षा दाखयल्ल्या वेळार भावांनी ताका वचोंक उत्तेजन दिलें आनी ताका तें स्वागत दिवचें म्हणून शिसांक बरयलें. तें तो पावलेल्या लागायत देवाच्या कृपे मरिफात भावार्थी जाल्ल्यांक तो भोव चड उपकारलो. कित्याक तो सभे हुजीर जुदेवा लागीं सणसणीत वादविवाद चलोवन तांकां सोलवयतलो आनी पवित्र पुस्तकांतले दृश्टांत घेवन जेजू खरो क्रिस्त म्हूण तांकां दाखयतलो. देवाचे उतार्ये. देवाची वडुपकार. ओम सुधीर ओके प्रीतो में सोरासा. Om Sudev, आपके प्रीतु में सोरासा. Some स्पर्शनो ताळयो पेटा. बोपाट मारून देवाक सैता गीत गाया. अत्युन्न देवाची बिरांत आमकां आसूंक जाय. कित्याक अख्खे प्रितुमे सदीक व्हरतो रासातो. आमचो देव अख्खे प्रितुमे सोरासा. अख्खे प्रितुमे सोरासातो. सगळे तुमचे निपुणायन ताची कीर्त गाया. जाणांगाचे सर्व अधिकार ताणें घेतला. आपल्या पवित्र सिंहासनार ताणें बसका घेतल्या. आमचो देव अख्खे प्रितुमे सोरासा. जनांगाचे फुडारी समता. अब्राहमाच्या देवाचो सुहोलो सण आसा. कित्याक प्रितुमेचे हे सरदार सगळ्या आमच्या देवाचे अधीन आसा. सगळ्या वयर तोच रासोड चलयता. आमचो देव अख्खे प्रितुमे सोरासा. आमचो देव अख्खे प्रितुमे सोरासा. Sekarang biroyan mi sesebut garam yang kariam. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Bapa ton bairsan संसाराक आयलो आनी आतां संसार सोडून बापा सरशी हांव येता. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्व तुमचे सवय असो. तुमच्याही सवय असो. प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता
महिमा तुका सौम्या जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें सतत हांव तुमकां सांगता म्हजे नांवी बापा लागीं कितेंय तुमी मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. आजून पर्यंत म्हजे नांवी तुमी मागलेलें ना. मागा आनी तुमकां मेळटलें. हाचे वरवीं तुमचो संतोश भरपूर जातलो. ह्यो संगती वापारी मारिबात हांवें तुमकां सांगल्यो, पूण येतलो एक वेळ जेदवा हांव वापारींनी उलोवचो ना, बकार स्पश्ट उतरांनी बापा भशेन हांव तुमकां तुमचे लागीं उलयतलो. तो दीस येतलो तेन्ना म्हजे नांवी ताचे लागीं तुमी मागतल्यात. तुमचे नांवी हांव बापा लागीं मागतलो म्हूण हांव म्हणना, कित्याक बापूच तुमचो मोग करता. तुमी म्हजो मोग करता देखून आनी हांव देवातावन आयला म्हूण तुमी सत म्हणटा देखून बाप तुमचो मोग करता. बापातावनूच भायर सरून हांव संवसाराक आयिल्लो आनी आतां संवसार सोडून हांव बापा सरशीं वतां. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. उडोकोवांचो वायनाकांचो बापा दितां तुका बदलून देणी दितूंक ग्रास प्यासो जिवीत लाबोय म्हाका. उडोकोवांचो वायनाकांचो बापा दितां तुका बदलून देणे दितूंक ग्रास प्यासो जिवीत लाबोय म्हाका. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदा देवा बापा मानता तसलें जामणो मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुलीच्या आगावाक सर्वेस्पर्त मानून घेन. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळा बापा, ह्या बेट्यान जर ह्या भुरग्यांक तुज्या आल्तारी समज समर्पीत करता. जें कितें अवुंड्या आनी वायना मारिपाक बदलावण जाल्लें तेंच आमच्या जिवनांत आत्मीकपणान बदली जावं दी. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया. पळय अशें आमी करूंक पावू. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपद आनी सृष्टाच्या देवा, सर काळे आनी सताय आमी तुका दिन वसूंक फावो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या आनंद सौंदर्य सगळे मनशाकूड रसतना तांच्या उदारगती खातीर, तांच्या बरेपणा खातीर आनी तांच्या आत्मीक जिविता खातीर तुवें तुज्या एकल्याच पुत्या संवसारांत धाडिलोय. ताच्या कश्टा मरणा आनी पुना जिवनपणा वरवीं नवें जिवीत आमकां दिलें. त्या संताच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचो दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पोवी 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सगाणी संवसार भला तुज्या वैभवा. ओन सगळी तुका जय. ओन सगळी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओन सगळी तुका जय. ओन सगळी तुका जय. बापाक गरज तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची झर
तुझ्या पैदत्म्या दडवणी देणे पवित्र कर पण आम्ही मागता जाऊन ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्तची कोडो आणि रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण ससूंक वेळच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आणि मोळेंक हो तुमी समेस घेयात आणि गयात ही म्हजी कोड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हणे ही तुमी समेस घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सश्टी कराचे रगत पातकांच्या बक्षाने मेळच्या तुमचे बसत आणि समेस्त मनशा बसत तें वाडवतले हे म्हज्या उगडासा करात. But that's a good forget to ya. सोम्या जिसू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनः जीवन हो आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सोम्या जिसू आम्ही बापाचे चमणस आणि पुन्हा जेवणपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास करता रोजची वित सोंडो आणि सर्वांची काल्स तुका समर्पित हांव तुझे मुखार येऊ आणि तुझी सेवा करू आमकां पाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता जेची कूड आणि रगत सेवतला आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यारी एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा अख्ख्या प्रतिमेचे विस्तारले तुझे पवित्र सभेस उडास कर. लिओ आमच्या भाग्यवंत बापा जरा क्लेफर्ड लेस्ली आमच्या धर्म बेसाहेबा आणि सगळी आज एकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवन पुन्हा सबर्व सदरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टिगतीन मेल्ल्या समयिस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समयिस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरी देवाची माये सांगाती भाग्यवंत जुजे सपती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. येजू क्रिस्ता तुज्या पथा वरवीं. त्याचेच वरवीं त्याचेच सांगता त्याचेच थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापांक सर्वंदन आणि वैभव तुका सासणाच्या सासना. समेन बोवा बरोबरचे प्रार्थना आमकां शिकयलां ते भक्तीन म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची बदकां बगोस आणि आमकां ताळण्या पडोवन दिवं नाका पूण वायट जाल्ले आमकां निवा. सर्वेस्वर जर वायट जाल्ले आमकां निवा दया करून या जिवितांत सोच आमकां दी. सर्गीचे बाग आणि आमच्या सर्वंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरेचशान अत्रेकतले आमकां तुझ्या उदार काकोळतेन सर पातकाल्ले सुटे आणि सर आकारांतले वाठय सम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या धर्मतामुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या बाबर्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशें बरें तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. समेची शांती समाधान आनी माय मोग सदांच तुमचे सवे आसो. माय मोग सण एकवट संख्येत जावन एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पोंगाच्या बाबणीनो आनी भुरग्यानो पळया आमचो स्वामी जेसू. हर एका वेळा आमकां आत्मीक वाडावडीक जायतो आदार दिवचो. खऱ्या आत्मीकपणान आमी जियेत आसतना ताचें हजरपण आमच्या काळजान, आमच्या जिवितान आनी आमच्या कुटुंबान सदांच आसतलें. अशें जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी. सम्या त्यो म्हजे भितर येवचें म्हाका, पूण तुजे कसोत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हाका तुमी कांदिले हांव तानिलो वेदना पियेन दिले. म्हज्या नांवा तुमी कितें केलें तेंच म्हाका तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केलें तेंच म्हाका तुमी केलें. एकामेकाचो तुमी मोग करा आनी मोचे सोवे एकवटान रावा. संवसारार मोचे काम तुमी मुखार व्हरा. मोचे करे पाटलाव दसया. हांव मुखेलो म्हाका तुमी कांदिले हांव ताणेलो तेन्ना पियेवंक दिले. म्हज्या ल्हाना भावा तुमी कितें केलें तेंच म्हाका तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भयणी तुमी कितें केलें तेंच म्हाका तुमी केलें. प्रितुमेचे रूच तेंचें मीठ तुमी ताजी सरी जाली तुमची सावतेनी. बरेपण दाखोवन उतरां कड्यांनी वांटून मोसो सांगतो सगळ्यांनी. हांव मुखेलो म्हाका तुमी कांदिले हांव ताणेलो तेन्ना पियेवंक दिले. म्हज्या ल्हाना भावा तुमी कितें केलें तेंच म्हाका तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भयणी तुमी कितें केलें तेंच म्हाका तुमी केलें. तुमचे पासून अर्पितां जीव असो दाखोवन मोग तुमकां सगी बापासो. संवसारार हाचे प्रास वतो मोग ना दुसरो पेल्या पासून जीव दीत कोण आपलो. हांव मुखेलो म्हाका तुमी कांदिले हांव ताणेलो तेन्ना पियेवंक दिले. म्हज्या ल्हाना भावा तुमी कितें केलें तेंच म्हाका तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भयणी तुमी कितें केलें तेंच म्हाका तुमी केलें.
एकामेकासू तुम्ही मोकळा आणि मुझे सोबे एकवटान रावा संसारार मुझे काम तुम्ही मुकर ओरा मुझे करे पाटलाव दर्शया हांव भुकेलो म्हाका तुम्ही खावंक दिले हांव कानिलो तितनाव पिहेव दिले म्हज्या ल्हाना भावा तुम्ही कितें केलें तेच म्हाका तुम्ही दिले म्हज्या ल्हाना भयणी तुम्ही कितें केलें तेच म्हाका तुम्ही केलें तशें तुमी एकामेकाचो मोग करात म्हणटा स्वामी प्रार्थया सोपत्या आणि मगळा पापा व त्या जिवितान बरच्या खातीर तुज्या आत्मेकान आनी पिवान आमकां दिलाय हे सदांच आमच्या जिविताक सकस जावं आनी त्याच मजतदाराची मजत बघून कर आत्मीक जिवांची आमकां पाव कर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो आणि सरपद वेदाते बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आत्मीक ग्रेस्त गाय आपणावच्या घे वचून याद क्रिस्ता शांतीन आणि मगान तुमकां धाडटा देवाची कुडूक वात खाण घेवची मेबल डिसोजा कक्कुंजे डायना नोरोना पांबूर आयवन डिसोजा कुंतल नगर लॉयड जेनिता अमेंबळ विक्टर अनसेल्ला मेनेजस मूडबेಳ್ಳೆ एडन केलोन उडुपी लीला डिलीमा बार्कूर विल्फ्रेड लिनेट अंद्रादे बार्कूर रोहित नोरोना बॉम्बे ॲनी डिसोजा आणि कुटाम नीलावर त्यांनी नारले दिल्यात तसेच फ्रँकलिन डिसोजा नीलावर तांदूळ दिला फ्लाविया क्रास्ता नीलावर तांदूळ दिला सर्वांक देव बरें करूंक तांच्या उदार मनाक वेलंकणीची माये तुझ्या भुरग्यांपासून वेलांती वेलंकणीची माये तुझ्या भुरग्यांपासून वेलांती वेलंकणीची माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर ए भोव नितळ अवकारी भोव भाग्यवान तिंद्रादीन जेजूची भोव निर्मळ आवय जावं ससणतान तुका विंचून काडली देवपुता तूं गर्भी संभवचे वेळी तुका भोगल्या देख वर्त्या आनंदाचो उगडास करूंक तो म्हाका पावो कर म्हज्या मागण्याचे उरपेन तो सानान परत्यान तुका दिवं वा तो आनीक चड वाडोवंक हांव भोव चड त्रेगतां ए तुके सजे भोव मोगाळी माई तुज्या आनंदाचो भक्तेन उगडास करतल्या तुवें बसयल्या तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाठय तुज्या देवपुताचे अपरिमेद काकुतीचेर पातयेवन आनी आमी मागले आमकां मेळटले म्हणल्यार बसवणाचेर बरवसून आनी तुज्या बळवान सयच्या आदारार होदोन भोव कलतेपणी हांव तुजे लागीं परतां ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पसत विनंती कर
देवाची बघ्यान कुशी वयस जाल्या हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळचे कर नाही तर म्हाका अधिक गरज अशे उपकार मेळचे कर म्हण ह्या नव्यानान हांव तुज्या लागीं परत येवन मागता. सर आमच्यो गरजो आतां वेलांखणी मागीर थंय आमी उसारचे आमकां ती ना म्हणना सगळें उणेपण आसलें बर्तिकत दिवची माय आमकां तें बर्तिकत दिताली. कामा कडेन भद्रती मेळोवंक भुरग्यांचे उलोवणे सुडाळ जावं आवय बापाय बरी भलायकी मेळोवंक भुरग्यांनी देवभिरांतेन वाडोवंक काजरी जिवितांतले समस्ये पर्यास जावं हाताच्या कातीचे एलर्जी गूण जावं दोळ्यांची दिश्ट पाठी मेळोवंक 4th स्टेज कॅन्सर पिडाक गूण जावं पुताचे आमाल पिवणे सोडूं भुरग्याचे देणे पावस जावं इस्रायलची विजा मेळोवंक पोटांतले समस्या पर्यास जावं PCOD पिडाक गूण जावं रीण पारीक जावं स्कॅनिंग रिपोर्ट नॉर्मल येवंक बरी सैरीक बरो पुडार पावस जावं कान सारकें आयकोंक घुटमांतली आस्तीची कोर्ट केस बऱ्यान इत्यास जावं बरें काम पावो तो सांबाळ मेळोवंक वायट इश्टगत अनैती संबंद सोडूंक पूत आसुण्यांचें दिलें काम बऱ्यान जावं भावाचें पेंकट दूख बुजाची दूख गूण जावं ब्लड सर्क्युलेशन सारकें जावं बिजनेस बरें जावं पांयाची दूख गूण जावं लिव्हराची पिडा गूण जावं गर्भकोशाचें सिस्ट ऑपरेशन बऱ्यान जावं कुटुंबाच्या भुरग्यांची बापाय कडेन मोगान आसोंक पटकांनी गॅस्ट्रीक गूण जावंक गांठीची दूख गूण जावंक कुटुंबाच्या सान्यांक बरी भलायकी मेळोवंक एजंटा दिले पयशे पाठी मेळोवंक झुजा तळार काम करतल्यांक रक्षण मेळोवंक युरीन इन्फेक्शन गूण जावंक थायरॉयड रिपोर्ट नॉर्मल येवंक जागो बऱ्या मोला विकून वचोंक बऱ्या कंपनीन काम मेळोवंक जाग्याचे चलची कोर्ट केस पाठी काडूंक 19 वर्सांच्या तरणाट्याचो कठीण राग उणो जावंक घरांत ताणें कच्ची लढाई उणी जावं नर्सिंग विजा मेळोवंक जाग्याचें रेजिस्ट्रेशन बऱ्यान जावंक राग उणो जावंक सर त्या सवा आमच्या मुखार दवरल्या तशेंच आमच्या विगार बाप मानादी बाप बॅप्टिस्टांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर तांची ती दूख तांचे ते दोंपराची दूख बेगीनच गूण जावन पाटी तांणी ह्या पुंशता बेगीन येवच्याक तांचे खातीर सयत आमी विनंती करूं मागता आसतना तुमचे सर गरजो ह्या वेळा मरियमाच्या हातांत आमी दिता. तुज्या मानाक हांवें घरच्या नव्याना मारिपाक तुज्या मध्यस्थिकेतय म्हाका आसची वर्ती पातयणी विसरूंक हांव कुशी व्हरता. तुजो दैवीक पूत तुजे कुशी आसतना ताणें तुज्या कथावीण काळजान पेटयल्या सैभावत्या मोगा आनी आनंदाच्या मानाक हांव तुजे लागीं परत येवन मागता. हे म्हजे मागणे घे आनी ह्या खातीर हांव तुका भेटयता. नमान मेरे कृपे बरयले तुजे सांगता श्री आमता तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशें जेजो नमान मेरे कृपे बरयले तुजे सांगता श्री आमता तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशें जेजो नमान मेरे कृपे बरयले तुजे सांगता श्री आमता तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशें जेजो ये देवाचे माये घे हे म्हजे प्रणाम. गाब्रियल पडव्यान पयले पटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कृपेन भरलेले म्हणल्या प्राणामाक मेळोवन तुज्या सर्गीच्या आनंदाच्या कुरवान सबार परजळी मोतयान ते जावं दीत म्हण हांव कुशी व्हरता आनी संवसाराचे अंत पर्यान ती परजळान वाडोवन दीत म्हण अत्रेकता. हे दुखेस्तचे बुजवणे देवाचो पूत मनीस जाताना तुका बगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुजे लागीं परत मागता. तुजे पदवेदार मध्यस्थिके मारिपाक जोड दी म्हण हांवें तुजे लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयता. तुज्या मानाक येदोळ पर्यान मनशान केली सर बरी कामां जेजूच्या मोगान कळसाच्या मोगान तुजें काळीज पेटिल्लें ह्या मोगा पासत भोव कलतेपणी हांव तुजे लागीं परत मागता. आयक म्हण म्हजी कालती मागणी
आणि जोंडी म्हूण हांवें मागचे होते उपकार आमेन. सोम्याचे नांवे आमचो आदार आणि रस्ता सगाणी संसार सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे आणि म्हजी बोग तुजे सरशीन पावून थी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे असो. हे सम्या कुडीच्या पिडेन कष्टांच्या तुझ्या साकरांचे तिश्ट घाल आणि तुवें रचल्या आत्म्या सवकासाय दी असे कश्टावरीन तांची साल ताणी बदलून वेगीन सांगा तुझ्या दयेन भलायकी मेळोवन दी ख्रिस्त आमच्या सम्या वरवे आमेन. खागोदरा सम्या बावर तुझ्या पुजवणदारा तुझी मीत मी नासतले ताळे लगे आमी मागता दयेन भेट कर म्हणटा ह्या तुझ्या साकरांची जसे तुवें भेट केली सिमांच्या मांयची तांची तूं निर्मात पावये सम्या आणि आतली भलायकी तांकां पाटी मेळो तुजे गरजेन ते तुका आर्गां दिवं दीत जोचेर ताणी राज करताय देव ससनाच्या ससना. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे आसो तुमकां राखूं तुमचे भितर आसो तो तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान आसो तुमकां वाट दाखोवं तुमच्या फाटल्यान आसो तुमची जतन करूं तुमच्या वयर आसो तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या संगता जियेता आणि राज करता ससनाच्या ससना. आमेन. आणि सर पदवेता देवा बापा असो आणि पुता असो आणि पवित्र आत्म्या असो आशिर्वाद तुमचेर होतो आणि सदां तुमचे थंय आसो. आमेन. आता तेलाची मागणी आसता. Gaita caris muci servis pora hoगळीक तुची नाव तुचे वाकणता वावून गीता महिमेची कित्याक तू बरो आणि विश्वासी मोग तुसो करो आणि मैपासी गायता काळी मोचे मुझ्या तोंडांतले हर प्रार्थन तुवें आयकले म्हाका सांबाळटले उलो तुका मारतना तुवें म्हाका कांडिले काळीज धैर्यां भरले मुझ्या तोंडांतले हर प्रार्थन तुवें आयकले म्हाका सांबाळटले उलो तुका मारतना तुवें म्हाका कांडिले काळीज धैर्यान भरले सगळ्या काळजान मुझ्या तुका हांव दिवस्ता तुझ्या दोताहुची कीर्तन तुझे गायता सर्वेस पोरा गायता काळीज मोचे सर्वेस पोरा होगळीक तुची नाव तुझे वागता गाऊन गीता महिमेची कित्याक तू बरो
पासी मोग तुसो करो आणि मै पासी गायता काळी मुझे तुझ्या तोंडातली ती उतरा ऐकताना रासाती वास्तवी सर्विस पोराची ती महिमा कितली वरती म्हणत वाकंतले तुझ्या तोंडातली ती उतरा ऐकताना राजाधीन वास्तवी सर्विस पोराची ती महिमा कितली वरती म्हणून वाकंतले तू बरो विश्वासी मो सगळ्यांक परगटतले सगळा प्रसोते तुझे नाव संभ्रमात गाजतले सर्वेस पोरा गायता काळीस मोचे सर्वेस पोरा होकडी तुझी नाव तुझे वागुंता पाऊन गीता महिमेची कित्या तू बरो आणि विश्वासी मोग तुझो पुरो आणि मै पाशी गायता काळी मुझे मुझ्या तोंडातली प्रार्थन तुम्ही ऐकले म्हाका सांबाळले उलो तुका मरतना तुवें म्हाका कांडिले काळी सैरा भरले सगळ्या या काळजान मुझ्या तुका हांव ती वाचता तुझ्या रुताची कीर्तन तुझे गायता सर्वेस पोरा गायता काळीस मुझे सर्वेस पोरा होकडी तुझी नाव तुझे वागुंता गाऊन गीता महिमेची कित्याक तू बरो आणि विश्वासी मोग तुझो करो आणि मै पासी गायता काळी मुझे मोगर पुता सोमे अंबर मरी
मुक्ती आमकां जेसूच्या पवित्रासा आम्हा सर्वांक निदुची आशीर्वाद. भलायकेचे माये आम्हा बसू विनंती कर धैर्य सुकरा आम्हा बसू विनंती कर तुम्ही समेस्त बडव्यानो आणि भक्तानो आम्हा बसू विनंती करा भगीन कुसचे कृपेन निवडा आमचे देवा आमच्या स्मरणातले बाबाचे आणि पित्याचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.